so glory, Tomo so buzona, Tomo chigupisua, Tomo so te, Tomo so glory. Tomo so buzona, Tomo chigupisua, Tomo so te. सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या सत्ते तुझी सेवा करता, हांव हांगा आसा, हांव हांगा आसा, सोम्या हांगा आसा, सोम्या हांगा आसा, सोम्या हांगा आसा. वै जेजू हांव हांगा आसा, तुजे समोर ये घडये हांव आसा, या देवळांत हांव आसा. जर हांव हांगासर आसा, ये जेजू येस सर्गेच्या बापाचे वर्ती मांडावळ, आयच्या दिसा हांवें हांगासर तुजे समोर आसून तुजे आशीर्वाद घेवंक, तुजो आधार घेवंक, तुजे तावन प्रेरण घेवंक, तुजे तावन उजवाड घेवंक जाय म्हणून देवान येवजण घाल्ली. या ताचे वर्ते येवजणेक लागून हांव हांगासर तुजे समोर आसा जेजू. एका वर्त्या कारणाक तुवें म्हाका हांगासर आपयलाय, तुजें वर्तें बेसांव दिवच्याक तुवें हांगासर म्हाका आपयलाय. हे सत हांव मानून घेता आनी हो वेळ तुजें सवें हांव करशेतां. खंडीत जावन ही तुजी मांडावळ देखून आयच्या दिसा हांवें तुजे समोर करचोसो वेळ म्हाका फायद्याचो जावंक पडटलो. आज ह्या वेळार हांवें तुजे सवें करचोसो वेळ म्हाका कृपे सक्तेन भरतलो. आज हांगासर तुजे सवें करचोसो वेळ म्हाका त्या सक्तेन भरून म्हज्या जिवितांतले सगळे कश्ट फूट करूंक म्हाका साध्य करतलो. म्हज्या जिवितांतली सगळी पांतावाहनां स्वीकार करूंक या सक्ते वरवीं म्हाका साध्य जातलें. सैतानाची वाट सांडून तुवें दाखयलेली वाट धरून त्या सर्गेच्या राजाक पावोवंक म्हाका साध्य जातलें. तुजे कुशेक कितें आड वेता तें सगळें तें पयस करूंक, ताचो पाठ करूंक आनी तुजी खुशी वेगोवंक आनी तुजे कुशेक म्हाका समर्पूंक ह्या वरवीं साध्य जातलें. हे मोगळा जेजू हांगासर हांवें आयच्या दिसा तुजे समोर करचोसो वेळ म्हाका तुजे कृपेन भरतलो. ह्या कृपेक सरी जावन जियोंक, ह्या कृपेत म्हजो संपूर्ण सहकार दिवन जियोंक हांगासर हांवें करचोसो वेळ म्हाका साध्य करतलो. आनी देखूनच जेजू हांव हांगासर तुजे समोर आसा. हांव हांगासर तुका लागीं सरलेलो आसा. तूंच देव म्हणून वळखून तुजे समोर तिबेर पडलेलो आसा. तुजी पदवी तुजी व्हड कृत्यां वळखून हांगासर तुजे समोर रावलेलो आसा. हे जेजू तुजे सवें हांवें करचोसो वेळ म्हाका सदांच कृपेचो जावं, आशिर्वादांनी भरलेलो जावं. देखूनच म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या हांव तुका आराधन करतां, हांव तुका वंदितां. तुजी सोबाय पळोवंक हांव अत्रेकतां आनी ती सोबाय साकून सदांच तुज्या गोपांत हांव रावतां. तुजो आधार, तुजी कृपा, तुजी बेसावां या पवित्र वेळार म्हजी जाव म्हणून हांव तुजे लागीं खालतेपणी मागतां. तूं म्हजो सोडवणा, तूं म्हजो शिकोना,
तूं मोची गोटा तूं मोसोते तूं मोजो सोडवंता तूं मोजो शिकोंता तूं मोची गोटा तूं मोजोते सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता सते तुझी सेवा करता हांगा आसा हांगा आसा जेजू हांगा आसा जेजू हांगा आसा जेजू हांगा आसा हांगा आसा जेजू हांगा आसा जेजू हांगा आसा जेजू हांगा आसा वय जेजू तूं जावन आसाय बरो गवळी जेन्ना पडण्या सोल्ल्यांत गवळी जावन आसलेल्यांनी तांची जबाबदारी पाळूंक फाटी केल्ली तेन्ना गवळ्यांचे काम करूंक ते सुकले तेन्ना शेळयांची जतन काण घेवंक ते सुकले तेन्ना शेळयांच्या बरेपणा बदलाक तांचेच बरेपण तांणी सोदले तेन्ना तुवें तो वळस एजेकियल प्रवाद्या मुखांतर सांगले हांवूच एका गवळ्याक उपजयतलो हांवूच तुमचो गवळी जातलो आनी तुमची जतन काण घेतलो एका बऱ्या गवळ्या भाशेन तुमकां 5व्या सरोवासरशी हांव व्हरतलो काळोखांत रिक्त आसतना काळोखांच्या भुयारांतल्यान तुमी वेता आसतना तुमी भियोवची गरज ना तुमी आकांतांत रावची गरज ना कित्याक हांव तुमचो गवळी म्हजो दांडो घेवन म्हजे बेत घेवन हांव तुमकां सांगात दितलो आनी तुमकां तो काळोखाचो भुयार उतरोवंक हांव साध्य करतलो त्या भुयारांतल्या उपरांत आसो तो उजवाड हांव तुमकां दितलो ती सकत हांव तुमकां दितलो आनी त्या बऱ्यापणा सरशी हांव तुमकां पावयतलो हे सर्गेच्या मोगाळ बापा तुजी ती उतरां तुवें पाळ्ळी तुज्या मोगाक तूं विश्वास रावलोय आनी जे कितें तुवें बसयलें ती बसवणी फटकिरी न्हय म्हणून तुवें दाखयलें कित्याक तुवें तुज्या जेजूक तुज्या पुताक एका बऱ्या गवळ्याक ह्या संवसाराक धाडलोय आनी जेजू म्हणा लागलो हांव जावन आसा बरो गवळी जावन कोण कश्टांत आसली कोण पाताक आदान वांगते वाटेक गेल्ली तांच्या फाटल्यान तुजो जेजू गेलो तुजो पूत गेलो तांची कुरपा दिवन ताच्या खांद्यार ताणें तांकां घेतलें कुरपेन भरून ताच्या खांद्यार घेवन त्या वाट सुकलेल्यांक ताणें परत ताच्या गोपांत हाडली परत ताच्या हिंडांत हाडली त्या हिंडांत ताणें सदांच सुरक्षीत आसच्याक त्या हिंडांत तांकां कितेंच उणें जायना जावच्याक हे जेजू आज तूं बरो गवळी जावन हांगासर ह्या उड्या रुपार आसाय उड्या रुपार आसो जेजू तुझे समोर येवन तुझ्या हिंडांत रावंक अत्रेकच्या तुझी जतन घेवंक अत्रेकच्या ह्या हर एकल्याक तुझ्या हिंडांत त्या शेळ्यांक कितें सगळी जतन मेळटा गे ती सगळी जतन हांगासर तूं ह्या तुज्या भावा भयणीक दिताय आनी ह्या उड्या रुपार रावन तांकां सत्तेन बरोवन तांकां उजवाड दिवन तांकां प्रेरण दिवन ही तांची जतन घेताय हे जेजू आयच्या दिसा पयस तावन लागीं तावन हांगासर आयिल्ल्या ह्या तुज्या शेळयांची तूं बिरमत पाव आनी ज्या बऱ्यापणाक कशें तांकां पावोवंक जाय
ज्या 5व्या सोरवा कुशे तांकां पावोंक जाय तांकां ताचो हात धर तूं तांकां पावय ज्या काळोखाच्या भयानांतल्यान ती आसात त्या कश्टांत आसात त्या नश्टांत आसात त्या आकांतांत आसात जे भिरांतेन ती आसात त्या सगळ्या मुखांतर धैर्यान ताणें मुखार वचोंक तो काळोख तांकां कितेंच वायट करिना जावच्याक त्या अंधकारांत ताणें भियेना जावच्याक त्या अंधकाराचो प्रभाव तांच्या जिवितांत पडना जावच्याक तूं तांकां सांगात दी आनी जें बरेंपण तुजें ताव ह्या गवळ्यांत हांव ती मागोवंक आयल्यान तें सगळें बरेंपण हांगासर तुजें सोबें गवळ्या सोबें करसून वो फळ जावन तांकां लाभय म्हणून हे जेजू तुजे लागीं आमी मागता आनी तुका आराधन करता Alleluia, Jesus. Alleluia, Jesus. Alleluia, Jesus. Alleluia, 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 Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, 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 Yesu Krista कसर तुझ्या समोर आयलेल्या या तुझ्या भावनांचे तुझे कृपेचे आशीर्वादांत तूं वत तुझे कृपेच्या आशीर्वादांत तुमच्या खातीरच ते हांगासर आयल्यांत जे उतर तूं तांच्या लागीं आज उलयताय जे सकत तूं तांकां दिताय जे प्रेरण तूं तांकां दिताय या सगळ्या तुझे जतन आनी अनुभव करूंक आनी तुझे वळख चड आनी चड तांकां जावंक तुझे वेगळें चड आनी चड तांणी येवंक आनी सदांच तुझ्या संगतपणांत रावंक खंयच्याय कारणाक खंयच्याय कश्टांक लागून खंयच्याय संतेक लागून ताणें तुजो सांगात सोडिनासतना पयस वचना जावंक तुजें कितें आसरो मेळटा तुजें तावन कितें आदार मेळटा तो सगळो आदार तो आसरो तांकां सदांच फावो जावंक कृपेचो आशीर्वाद तांकां तूं ह्या वखदां दी हो अनुभव तांकां तूं फावो कर आनी अशें तुज्या संगतपणान तुज्या आदारान तांचें जिवीत तांच्या भुरग्यांचें जिवीत ज्या कोणा खातीर ते मागता तांचें जिवीत तें सगळें बरें जावं सगळ्यो अडखळ्यो तांचे तान पयस आसूं सगळ्यो सैतानाच्यो सांगले तुटून पडो सगळे बंदपास तांच्या जिणेंतान पयस आसूं आनी तुज्या संगतपणान तांचें जिवीत बऱ्यान मुखार वचूं आनी अखेर ह्या संवसारांत तुजो मोग ताणें उदंड मापान अनुभव केल्या उपरांत ह्या सर्गेच्या रासांत जैसर दूख ना जैसर खंत ना जैसर बेजाराय ना ह्या सर्गेच्या सुखांत ताणें पावोवंक तांकां गरज कृपेचो आदार कृपेचो सांगात तांकां उदंड मापान तूं दी म्हणून हे जेजू तुज्या लागीं आमी कल्पने मागता हे जेजू तुज्या लागीं आमी परतून मागता हे कृपा हो आधार ह्या पवित्र सक्रमेंतांत तावन ह्या तुज्या पवित्र आजारपणा मुखांतर ह्या तुज्या खऱ्या आजारपणा मुखांतर हांगासर आसलेल्या हर एक आमच्या भाव भयणीक उदंड मापान लाभ म्हणून मागता हालेलुया 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 अर्घां तुका समियान जेजू अर्घां तुका समियान जेजू होगळाप तुका समियान जेजू होगळाप तुका समियान जेजू स्तुती तुका समियान जेजू स्तुती तुका समियान जेजू जय तुका समियान जेजू जय तुका महिमा तुका समियान जेजू महिमा तुका समियान जेजू हालेलुया 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 मोगाळ भवन आणि बहिणींनो देवान ताकाच उगडापो केला देवान ताकाच उगडापो केला या मुखांतर ताची वळख आमकां दिल्या वय आमच्या उण्यापणाक लागून
आमच्या मोतीच्या उण्यापणाक लागून सैंबावर्त्यो संगती आठापूंक या ल्हानशा मोतींत जायना देखून देवान सैंबावर्त्यो संगती आमकां कळीत केल्यात. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. देवान मोगाळ भावान आनी भयणीनो ह्यो संगती उगडाप्यो केल्यात ताका ताची गरज आसा देखून न्हय. देवाक ताची गरज आसा देखून न्हय, बदलाक आमकां जण एकल्याक ताची गरज आसा देखून. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. 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 तो कितलो सक्तेवंत, तो कितलो पदवेवंत, तो कितलो जाणार, ताचो मोग कितलो अपरिमीत, ताची काकुळट कितली अपरिमीत म्हणून ताणें आमकां पवित्र पुस्तकांतल्या हर एका शब्दा मुखांतर दाखोवन दिलां. प्रेज द लॉर्ड. आनी अशें आमी हर एकल्यांनी ताका लागीं सरून ताच्या काकुळटीचो अनुभव करूंक, ताच्या मोगाचो अनुभव करूंक, ताचे जतनेचो अनुभव करूंक, ताची जणवाय ओळखून ताच्या जणवायेच्या उजवाडान आमी चलोवंक, ताचो उजवाड घेवन आमच्या जिवितांतलो सगळो काळोख आमी पयस करूंक आनी उजवाडाची भुरगीं कशें आमी जियोंक आनी ह्या संवसारांत हेरांक उजवाड दिवन आमी आसोंक आनी एक दीस त्या सर्गेच्या राजान, त्या प्रकाशान, जैसर सूर्यो बुडाना, जैसर काळोख येना, सावळी लेगून आसना, थसल्या संवसाराक हांवें आनी तुवें पावचे खातीर या देवान ताची वळख आमकां दिल्या. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. आमी कितल्या मापान मोगाळ भावान आनी भयणीनो जेजूक वळखात, जेजूची वळख धरता, जेजूक समजून घेता, तितल्या मापान त्या जेजूक आमकां लागीं सरूंक साध्य जाता, साध्य जाता. जर आमकां जेजूची वळख ना, देवाची वळख ना, ताका लागीं सरूंक आमकां जायना, ताच्या लागीं मागोवंक आमकां जायना, ताच्या जतनेंत उरोवंक आमकां धैर्य पावना. केवल केदळा आमी ताची वळख धरता, केदळा ताची वळख आमकां जाता, तोवळ मात्र हें साध्य जाता. देवाची वळख नासल्यार कितें जाता, देवाच्या सत्याची वळख नासल्यार कितें जाता, वय जे इस्रायल परजे तें जाल्लें तें आमचें तें जाता. देवान व्हड व्हड कृत्यां करून इजिप्तांतल्या गुलामपणांत आसलेल्या लोकांक भायर काडलीं आनी ते वाटेर ते सोमकोन आसता आसतना तांकां उणें पडलेल्या वेळार, उदक नासलेल्या वेळार, भूक लागलेल्या वेळार, दुस्माना विरोध झुजोंक पडलेल्या वेळार ताणें कितें केलें, तें पुरपुरलें, ताणें पाताक केलें. देवाचे सक्तेचो उडास तांकां विसरालो देखून तांचे कुशेचे तें जालें. आमी वेजिताक पाटी गेल्यार बरें म्हणून ताणें सांगलें, कित्या खातीर तुवें आमकां हांगासर ह्या अरण्याक हाडल्यात, आमी मोरा जाय म्हणून तुवें हाडल्यात गी म्हणून थसली उतरां ती परजा उलोवंक लागली. वय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, देवाच्या मोगाची, देवाचे जतनेची, देवाच्या सक्तेची वळख आमकां ना जाल्यार आमच्याय जिवितांत, आमच्याय सालत्या जिवितांत जें कितें इस्रायल परजेन केल्लें पळया तें आमी करता. करिना गे, करता. आमी पुरपुरना गे, आमी देवाक दुरसाना गे, देवा तूं खंय आसाय म्हणून सवाल देवाक उडयना गे, म्हाका ह्या परिस्थितींत कित्याक घालाय म्हणून आमी सांगना गे. वय
देवा तुझे सक्तेचेर हांव पाती येता खंयच्या परिस्थितीक पडल्यार हांव भियेना म्हणून म्हणटा गे ह्या परिस्थितींतलो म्हाका तक्षण वयर काडचे सकत तुका आसा त्या देखून हांव धैर्यान मेठांकान फुडें वेता म्हणून आमी म्हणटा गे जायते पावटी असले भावार्थाची उतरां सांगूंक असल्या भावार्थान आमचे जिवीत देवाच्या मोगाचेर पातयेवन तें फुडें व्हरूंक आमी सलवाता त्या देखून मोगाळ भावानो आनी भयणीनो देवाची वळख नातल्यार आमच्या जिवितांत अशेंच जाता आमच्या जिवितांत पाताक जाता आमच्या जिवितांत आमी जायते पावटी सलवाता हांगासर आसा जेजू बापाची वळख आमकां दिल्लो तो बापाची सखत उगडापी केल्लो तो वय वारें वादळ रावोवन कुसलेल्या लाजराक जिवंत उठोवन त्या कोटकाराक नितळ कर्ण कुरड्या बर्तेमावाक दिश्ट दिवन देवाचे सक्तेचो आमकां उगडाप केल्लो जेजो हांगासर आसा आमी मोगळ भावान आनी भयणीनो आमच्या कश्टां वेळार आमच्या नश्टां वेळार आमच्या पिडे वेळार आमी धैर्यसाणी नासतना रावोंक आमी भिये नासतना रावोंक ते इस्रायल परचे ते जाल्ल्या बरी आमच्या जिवितांत जाय नातलेल्या बरी आमी सत्राय काण घेवंक आनी ताचे सक्तेचेर पातयेवन ताचे सक्तेचो भरपूर अनुभव जावन ताचे सक्ते मुखान कितें सगळें बरेंपण तो करूंक शकता कितें सगळें बरेंपण आमचे खातीर आमचे घेवच्याक हांगासर जेजू बापाची वळख दिल्लो आमचे मुखार आसा एक गडीभर मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमचो भावार्थ आमचो विश्वास आमची पातयेणी ह्या देवातय आमी कोसोवया ह्या देवातय आमी दवरया आमी देवा लागीं म्हणया देवा इस्रायल परजेन परपुरून पाता करिनातलेल्या बरी हांवें पाता करिनाशें सदांच म्हाका राखून वर ताणें पाता केलें हांवें पाता करिनाशें म्हाका तूं आधार दी हांव पातयेतां हांव विश्वासतां तुजो मोग म्हाका सदांच सांबाळटा म्हणून विश्वास तो म्हजो करून घेता तुजो मोगाचो हात म्हाका कितेंच सोड घालिना म्हणून तो भावार्थ म्हजो करून घेता आनी त्या देखून हे मोगाळ जेजू हांगासर हांव आसां तुज्या मोगाचेर म्हजो भावार्थ कोसोंक तुज्या मोगाचेर म्हजो विश्वास कोसोंक आनी प्रस्तुत म्हज्या जिवितांत कितेंय अंतर आसल्यार कितेंय काळोख आसल्यार खंयच्याय समस्यांत हांव आसल्यार हांव भियेना तुजो बळवंत हात म्हाका ह्या सगळ्या आकांतांतले भायर काडटा आनी म्हाका मुखार व्हरता कशें तुज्या बळवंत हातान तुवें इस्रायल परजेक तांचे पातकां बगसून त्या बसयलेल्या गांवांक तुवें पावयलें गे तशेंच तुजो हात म्हाकाय त्या दूद आनी मोवाळच्या त्या गांवांक त्या शांतीच्या बंदराक म्हाका आपूण व्हरता म्हणलो विश्वास म्हाका आसा आनी तोच विश्वास काण घेवन हांव हांगासर आसां तुजें नांव हर्शिल्लें जावं तुजें नांव महिमेवंत जावं तुका जावं अर्घां तुका जावं होगलाप तुका जावं स्तुती तुका जावं महिमा तुका जावं वंदन मोगाळ भावानो आनी भयणीनो निर्गमन पुस्तक आमी काडलें जाल्यार तातूंत 34 अवस्वर 6वी वळ अशें म्हणटा हांगासर देव स्वप्रगटणी करता ताकाच परगट करता तो कितें म्हणून आमकां तो ह्या उतरांनी सांगता ताणें सांगनातल्यार आमकां कळीत जायनातलें कित्याक म्हळ्यार आमची मोत ल्हान आमची जणवाय उणी आमी फायनायट बिईंग्स म्हणून आमी म्हणटा ही इज एन इन्फिनीट बिईंग तो व्हरतो ताचेत हांव सगळो संवसार आयिल्लो आसा त्या देखून ताणें उगडापें केल्ल्या शिवाय आमकां ताच्या विशयांत कळीत जावंक साध्य ना आनी आमकां कळीत जावचे खातीर हांवें दोळूस म्हणलें
ताणें ताची वळख आमकां दिल्या तो आमचे लागीं उलयला तो कितें कोण जावन आसा म्हणून ताणें आमकां सांगलां आनी ह्या वाक्यांत निर्गमन पुस्तकांत 34ನೇ अवस्वरांत 6वे वळींत ताची वळख आमकां तो हे रितीन दिता तो म्हणटा सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळटदार देव रागार जावंक सवकास रागार जावं सवकास तो रागार जायना ताचे ते राग ना मोगान आनी विश्वासान भरलेलो मोगान तो भरलेलो विश्वासान भरलेलो एक फावटी ताची जतन तुका ताणें बसयल्यार त्या बसवण्यांक तो विश्वासे रावता ताची बसवणी तो पाळी नासतना रावना इसाया प्रवादी म्हणटा कशें वैरतावन पडसो तो पावस धर्ण भिजय नासतना रावना गे धरणी वयर आसचो तो बियाळो तो फुलय नासतना या किरलय नासतना रावना गे तशेंच देवाची बसवणी देवाचें उतर तशेंच परिणाम घाल्ल्या शिवाय जे कितेंय करूंक ताका धाडलेलें आसा जे कितें बरेंपण दिवंक तें उतर आयिल्लें आसा जी कितें सुटका तें उतर दिवंक आमचें तें आयिल्लें आसा ती सुटका दिसर तें बरेंपण आमकां दिसर तें फाटीं वचना तसलो विश्वासी मोग आमच्या सोम्यांचो तसलो विश्वासी मोग आमच्या देवाचो तसले विश्वासी उतरां मोगाळ भावानो आनी भयणीनो जावन आसात आमच्या देवाची आनी हे देवान ह्या उतरां मुखांतर उगडापें केलां परत तो म्हणटा मोगान आनी विश्वासान भरलेलो 1000 पिळग्यां पर्यंत तो आपलो मोग सांबाळटा प्रेज द लॉर्ड ताजो मोग तो सांबाळटा ताजो मोग तो सांबाळटा तो मोग पयस वचोंक तो मोग विसरोंक तो बिलकुल सोडिना आनी असलो ताचो मोग परत अखेरीचें एक वाक्य आसा थंयसर तो सांगता सुखी अपराध आनी पातकां तो बक्षिता सुखी अपराध आनी पातकां तो बक्षिता मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो इस्रायल परचेन मासांत आनी मेरीबांत देवाची महत्कार्यां देखलेल्यांनी देवाच्या महत्कार्यां विशांत आयकल्ल्यांनी तांच्या कश्टां वेळार तांकां उणें पडटा आसतना देवाचीच परीक्षा केली कशी इस्रायल परचेन देवाची परीक्षा केली पुरपुरचे मुखांतर पुरपुरे पाताक कितले पुरपुरतात तुमी पुरपुरतात गे बायलाक पुरपुरतात गे भुरग्यांक पुरपुरतात गे काम करता आसतना पुरपुरतात गे शिकतना पुरपुरतात गे कितेंय कश्ट आयल्या वेळार पुरपुरतात गे पुरपुरतात गे पुरपुरे पाताक म्हळ्यार उगत आसा गे तुमकां पुरपुरे पाताक म्हळ्यार कळीत आसा गे तुमकां इस्रायल परचें पाताक खंयचें म्हणून तुमी चिंतलें पुरपुरलें तें पाताक पुरपुरता आसतना आमी कितें म्हण करता पुरपुरता आसतना आमी देवाकच परीक्षेक घालता दॅट इज द सीन त्या देखून हांगासर सांगलेलें आसा इस्रायल परचेन म्हजी महत्कार्यां पळयल्यांनी म्हज्या महत्कार्यां विशीं आयकल्ल्यांनी म्हजी परीक्षा केली म्हाका पारकिलो तांणी देवाक पुरपुरलें मोइशेक पुरपुरलें तें आनी ह्या मुखांतर देवाचीच परीक्षा केली देवाकच परकिलो वय मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो केदळ आमी पुरपुरता देवाक आमी परीक्षेक घालता देवाक आमी पारकूंक मेट काडटा देवाक आमी पारकूंक मेट काडटा आमच्याय चलते जिणेन कश्ट आयिल्ल्या वेळार अनवारां आयिल्ल्या वेळार आमच्या जिवितांत जायतें वायट आयिल्ल्या वेळार हेरांत तावन आयकूंक मेळिल्ल्या वेळार हांवें करचीं कामां बरीं जायनासलेल्या वेळार हांवें चिंतिल्लें म्हज्या जिवितांत मेळनासलेल्या वेळार
म्हज्या इश्टांनीच म्हाका हात दिल्लेल्या वेळार हांवें कोणायकी कुमोवक केल्ली आनी हांव गरजेंत आसतना ताचे तावन म्हाका कुमोवक पाटी मेळनासलेल्या वेळार जायते फावटी हांव परपुरलां, जायते फावटी देवाक हांवें पारकिलां, जायते फावटी देवाची हांवें परिक्षा केल्या. हे म्हजे पाताक आमी वळखून घेवया. ही आमचे अस्कतकाय आमी वळखून घेवया. देवाची वळख आसोनी, देवाचें उतर जायते फावटी आयकल्लें आसोनी, देवान पोरण्या सोल्यांत आनी तशेंच नव्या सोल्यांत ताच्या पुता मुखांत केल्ल्या त्या वर्त्या बरेपणा कुशी हांवें तोवळ आयकल्ल्या री. त्या जेजून ताच्या सक्तेन बरोवन त्या सरोवरांत मोदें सिरकल्ल्या त्या शिसांक आजापी रितीन त्या तडीक पावयलें तें घडीत आमकां कळीत आसल्या री. भूक लागलेल्या इतल्या हजारो लोकांक थोड्यो मासल्यो घेवन ताणें तांकां धादोशी जेवण दिल्लें तें घडीत हांवें नियाळ केल्लें आसा जाल्यार ती जेजूचीं उतरां कितें खावचें कितें न्हेसचें ह्या विशयान खंत करिनाकात, हुस्को करिनाकात म्हणून सांगलेली ती जेजूचीं उतरां आमकां कळीत आसल्यार जायते फावटी आमी परपुरल्या, आमच्याच चिंतपाचें आमी जाल्या. देवाच्या मोगाचेर ताच्या जतनेचेर आमी दुबावल्या, ताका आमी सवालां केल्यान, ताच्या अस्तित्वा विशयांत आमी दुबाव उसारला. तो आसा गी, तो ना गी, तो खंय आसा म्हणून आमी सवालां फाटल्यान सवालां विसरलेलीं आसा. जायते फावटी जिणेंत मागणें उणें केल्लें आसा, इगर्जेतावन आमी पयस रावलेले आसा. जायते फावटी पवित्र पुस्तक वाचच्यांत सोडलेलें आसा. मागणें गिगणें तें कांय न्हय, तें कोणेंय घडिल्लें म्हणून आमी सांगून त्या मागण्याक आमी फाट केल्ली आसा, पुरपुरले आसा, रागार जाल्ली आसा, आमची सोंसणीकाय आमी होगडायलेली आसा, गाळी दिल्ल्यो आसात. आनी भावार्थी मनशान कशें जिये जाय, भावार्थी मनशान कशें जिये जाय, देवाच्या सक्तेचेर वळख आसलेल्या मनशान कशें जिये जाय, देवाच्या पदवेचेर वळख आसलेल्या मनशान कशें जिये जाय, त्या प्रमाणे जियोंक आमी सलवाल्या सुकल्या. एक घडी भर आमचे पाताक आमची सूख आमी वळखून घेवया. हे जेजू हांवें पाता केलां, म्हाका तुजे काकुळतीची गरज आसा म्हणून आमी सांगया. त्या निर्गमन पुस्तकांत तुवें उगडापें केलां, तूं जावन आसा रागार जावं सोकास, काकुळतीन अपार म्हणले ती उतरां हांव भावार्थान वळखून घेता. आनी ही तुजी अपरिमीत काकुळत ह्या वखदां म्हाका गरज आसा म्हणून हांव सांगतां. आनी हे काकुळतीन म्हाका बक्षी, म्हाका कुमोग कर. कशें त्या सुकोवन गेल्लेल्या बकऱ्याक तुजी कुरपा दिवन कांद्यार घेवचें म्हळ्यार जेजून कांद्यार घेवचें म्हळ्यार ताची कुरपा दिवची. ती कुरपा दिवन कशें तुवें ताका तुज्या हिंडांत पाटी हाडलोय गे, तुजे कुशीन पाटी हाडलोय गे. तेजेंच म्हाकाय परपुरून पाता करून तुका पारकून तुजी परिक्षा करून पयस पावलेल्या म्हाकाय तुजे बेंगेंत गे म्हणून जेजूची काकुळत मागून हें गीत आमी गावया. आमी सर्व उबे रावया आनी काकुळत मागून आमी गीत गावया. तुमच्या गिता बुकांत पाण संको 141 141. काकुळत मुची कर देवा,
काकुळती सोतो साको अपराध मुझे दून काट नितळ म्हाका कर हिमा प्रासट गवोकर काकुळ मुझी कर देवा काकुळती सोतो साको अपराध मुझे दून काट नितळ म्हाका कर हिमा प्रासट काकुळतीच्या सागोरा तुझे समोर हांव आसा कीर्तनांत तो म्हणटाय जेन्ना हांव म्हजे पाताक वळखून घेता जेन्ना तुजे काकुळतीक हांव लागीं सरता तूं म्हजे पातकां पयस उडयताय कितले पयसगी म्हळ्यार कशें एक अस्तंत उदेन तेताव कितले पयस आसा तितले पयस तूं म्हजी पातकां उडयताय ती उडयताय परत फाटी हे नातलेल्या त्या जाग्याक हे नातलेल्या तितले पयस तूं उडयताय ही जावन आसा तुजी काकुळत त्या देखून तूं जावन आसाय काकुळतीचो सागर ह्या उतरांचेर म्हजो वावरत दवरून आज तेच अपरिमेत काकुळतेन म्हजी पातकां म्हजे अपराध कशे उदेंत अस्तम ते तावन कितले पयस आसा गे तितलेच पयस आमची पातकां उडय म्हणून तुजे लागे आमी मागता दुखी स्थानिक कळत्या काळजाच्या सौम्या तूं तिरस्कार करिना होंबयो अर्पणा तुका मानवाना तुका जाय काळते काळी दुखी स्थानिक कळत्या काळजाच्या सौम्या तूं तिरस्कार करिना होंबयो अर्पणा तुका मानवाना तुका जाय काळते काळी काकुळ मोची कर देवा वडल्यान म्हणया काकुळती सोतो सागो अपराध मुझे दूर काढली तर म्हाका कर हिमा प्रासट गवोकर ये जेजू तुझे काकुळतीचेर पातेर दवरून जी कोण तांचे पाताक ओळखून घेतात तांकां तुजी काकुळत तूं तिरस्कार करिनाय तिरस्कार केल्ले थकले पवित्र पुस्तकांत खंयसरी नांत वय पेद्रू म्हणा लागलो हांव पातकी सोम्या म्हजे तावन पयसर ताच्या पाताक ताणें वळखून घेतलें पाताक काण घेवन सोम्या सांगात रावोंक जायना म्हणून तो वळखलो वय जेजू हे म्हजे पाताक काण घेवन तुझे ते रावोंक जायना हे म्हज्या पाताक वळखावन हांव वळखता तेन्ना जेन्ना हे म्हज्या पाताक तूं बक्षिताय तेन्ना तोवळ मात्र तुज्या सांगातपणांत हांव रावोंक शकता तुजो मोग हांव अनुभव करूंक शकता तुजी दया हांव अनुभव करूंक शकता तुजे कृपेचो शिवर म्हजें सगळें जिवीत बदलिता पूण जायते फावटी हे पाताक आधारन हांवें तुका पयस केला जेजू ह्या पातका वरवीं तुजे तावन पयस उरलोलो हांव रावलां जेजू वय कसो वेचीक पूत ताचे बापायचें घर सोड पयस गेल्ल्या वेळार दुकरांच्या त्या मेळ्यापणांत तो पडलो गे त्या गांवांत तो गेलो गे
पयशिल्ल्या गावांक तो गेलो गे कोणी नातलेल्या त्या गावांक गेलो गे तशेंच ह्या पातका वरवीं हांवें पयस गेलां हांवें मेळो जालां म्हजें जिवीत हांवें कश्टांचें करून घेतलां आज जेजू त्या वेचीक पुता बरी हांव म्हजेंय पाताक वळखून घेतां आनी तुका लागीं सरतां तुज्या गोपान म्हाका तूं घे कशें त्या वेचीक पुताक नवे वस्तूर तुवें न्हेसयलें गे नवे मोचे तुवें घालय गे तशेंच कुर्पे शेलो म्हाका पांगोर कुर्पेन म्हाका तूं न्हेस आनी सदांच तुज्या घरांत हांवें रावोंक सदांच तुजो मोग अनुभव करून हांवें जियोंक म्हाका आधार दी आनी देखून तुज्या त्या वर्त्याका कुळटीन आज म्हाका तूं बक्षी तुज्या वर्त्याका कुळटीन म्हाका तूं तुज्या मोगाचो अनुभव दी म्हणून तुजे काकुळटीचो अनुभव दी म्हणून हांव मागतां मोरनांतलो म्हाका निवळ देवा जी तुजी नीतका सयतली उगड मुझे वोट परत सर्वेस्परा निरंतर ते स्तुति गावते मोरनांतलो म्हाका निवळ देवा जी तुजी नीतका सयतली उगड मुझे वोट परत सर्वेस्परा निरंतर ते स्तुति गावते काकुट मुझे कर देवा काकुळटी सोतो साखो अपराध मुझे धून काटली तर म्हाका कर प्रेमा प्रासर भवो कर वै जेजू सांपाल म्हणटा पातकाची मजुरी मरण आमी पाता करता आसतना आमकां मजुरी दिता कोण मजुरी दिता देव न्ही सैतान कित्याक म्हळ्यार पाता करचो सैतानाच्या कामांत वांटेली जाता बागी जाता सैतानान दिवची मजुरी मोगाळ भावान आनी भयणीनो मरण मरण आनी त्या देखून पाताक करचो सैतानाच्या कामांत वांटेली आनी त्या देखून पाता करचो हर एकलो सैताना खातीर काम करता देखून मजुरी कोणे दिजे मजुरी कोणे दिजे कोणा खातीर आमी काम करता ताणें आमकां मजुरी दिवची वय की न्हय वय की न्हय हां त्या देखून आमी पाता करता आसतना आमी सैताना खातीर काम करता देखून सैतान आमकां मजुरी दिता आनी ती मजुरी जावन आसा ती मजुरी जावन आसा मरण देवान आमकां मोर्चा खातीर जिवीत दिल्लें न्हय मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमच्या नासा खातीर हे जिवीत ताणें आमकां दिवंक ना आमी ताचे सोबे सस्नाक आसा जे म्हळ्या खातीर हे जिवीत ताणें दिल्लें मरण सैतानान हाडिल्लें ह्या संवसाराक मरण सैताना वरवीं आयिल्लें आमी आमच्या आदाव आनी एवेन आमच्या पुर्वजांनी देवाचें आयकोवच्या बदलाक सैतानाचें तांणी आयकलें देखून हें मरण आयिल्लें देवाची खुशी कितें जुवांवच्या वांजेलांत जेजू म्हणटा म्हज्या अधीन दिल्ल्या कोणेय होगडावंक नजो हर एकल्यानी बाचाव जायचे हर एकल्यानी सर्गरास आपणायचे म्हणून ताणें आमकां रचल्यांत आनी देखून आमी मजुरी घेजय सैतानांत हांव न्हय प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आमी मजुरी घेजे सैताना वरवीं सैताना मुखार न्हय आमी काम करीचे सैताना खातीर न्हय बदलाक आमी काम करीचे देवा खातीर आमी काम करीचे त्या देवा खातीर
आणि त्या देखून देवा तावन आमी माजुरी जोडीचे जाल्यार देवाची कामां करा आमी जायचे देवाच्या सैनांत असलेले सोजेर आमी जायचे देवाच्या सैनांत असलेले सोजेर हांवें आनी तुवें जाता आसतना आमकां वो देव आमकां वो जेजू जाचे थंय जिवीत आसा जाचे थंय भरून ओमतोच्या मापान जिवीत आसा तें जिवीत म्हाका आनी तुका माजुरी जावन देव दितलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आणि त्या देखून मगाळ भवनाने बहिणीनो हांवें आनी तुवें सैतानाच्या कामाक पाठ करूंक आसा हांवें आनी तुवें सैतानाच्या कामाक पाठ करूंक आसा आनी देवाच्या कामाक हांवें आमकां घालूंक आसा धोबळ मात्र वो देव वो जेजू आमकां मजुरी दिता आनी ताणें दिवची मजुरी कितें सासनाचे जिवीत प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आणि त्या देखून या जेजू लागे आमी मागया ये जेजू मुझे सक्तेन या सैतानाच्या पासांतलो भायर येवंक म्हाका जायना तुजे सकत म्हाका गरज आसा मुझे ते मेळे काळीज तुवें काडची गरज आसा आनी एक नितळ काळीज मुझे ते तुवें आसा करची गरज आसा एक बरें मन मुझे मन कितें जालां म्हळ्यार मेळें जालां ह्या सैतानाच्या चिंतपा वरवीं ह्या सैतानान घाल्ल्या त्या तत्वांद्वारी ह्या सैतानान दिल्ले ते उलटे शिकोवणे वरवीं मुझे मन ते मेळें जाल्लेलें मन जालां आनी त्या देखून तूं ये देवा त्या सैताना सक्तेवंत तूं देवा तुजी पदवी वर्ती तूं जावन आसाय रचना तूं जावन आसाय पोसणार तूं जावन आसाय सांबाळणार आमी तुजे सरशी येता आसतना आमचे पाताव वळखून आमी येता आसतना सैतानाच्या सक्कड कामाक आमी पाठ करता म्हणून घट निर्धार काण घेवन आमी तुजे सरशी येता आसतना ये जेजू तूं आमचे थंय एक बरें मन रचताय हे जेजू तूं आमचे थंय एक बरें काळीज रचताय म्हणून आमी जाणाव आनी त्या देखून आज हांगासर आमी तुजे काकुळटी समोर आसाव हांगासर आसलेल्या हर एकल्यान थंय हे काळीज तूं रच हे मन तूं रच ताणी त्या सैतानाच्या हर एक कामाक हर एका त्या चिंत्र्यांक ताणी पाठ करूंक आनी तुजे खातीर ताणी वावर करूंक तुझ्या शेतांत ताणे काम करूं तुझ्या राजांत ताणे काम करूं तुझ्या सैनांत ताणे काम करूं तांकां त्या कृपेन भर म्हणून आमी मागतां आनी म्हणटां एक नितळ निर्मळ काळीज रोसून दी देवा एक नवो आत्मो त्या सैतानान घाल्लो तो खोटो आत्मो आमचे तावन काण घालन त्या पवित्र आत्म्यान आमकां दिवचो तो आत्मो त्या पवित्र आत्म्याचो आत्मो आमचे भितर घाल देवा म्हणून आमी तुजे लागीं मागतां एक निर्मळ काळीज रोसन दे नवो आत्मो मुझे भीतर घाल उल्लासाचो नाद म्हाका परकाय कोंबी सर्वोणेचो संतोष दे सांबाळ एक निर्मळ काळीज रोसोडी नवो आत्मो मुझे भीतर घाल उल्लासाचो नाद म्हाका परताय कोंबी सर्वोणेचो संतोष दे सांबाळ काकुळ मुझी कर देवा काकुळती सो तू सागो अपराध मुझे गुण काटनी तळ म्हाका कर हिमा प्रसून भोवो कर काकुळ मुझी कर देवा काकुळती सो तू सागो पाताक मुझे धून काटनी तळ म्हाका कर हिमा प्रसून भोवो कर
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Yesu Yesu Krista, Baba Chitana, Baba Sesevesa वोट देतार खाते लो, ताका पत्ता वोट बेचले, ताका इधर पोस्ट में वोट करते, पत्ता सत वोट करके हमें आमच्या पत्कातान वोटोनो एक गट निर्धार कान घेऊन तुझ्या घरा फाटी येऊक तू आमका आधार दे कृपेन बर आणि हांगासर तुझे काकुलत मागोन तुझ्या पुता सम्याची जो ख्रिस्ताची कृपा मागोन तांचे काळीज नितळ करूंक तांची सैतानाची कामा पाठ करूंक सगळा मिस्त्री या सम्याची हालेलुया 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 आणि असे पाठ करून तुझ्या वेगळी तुझ्या घरात संतोष आणि सदांस तुझ्या या कथे तुझ्या पवित्रात्म्याचे सकत या कथे तुझ्या कृपेचे सकत तांका भूतान मापन दे तांचे जीवित आशीर्वादित कर तांका बरे कर आणि तांचे जीवित सदांस तुझ्या भोगांत सांभाळवर तुझे कृपा देऊन सदांस तांका तुझ्या वेंगेंत घे आणि सदांस ही कृपा तांका बऱ्या प्रमाणात आपण वर्तली ही कृपा सर्व वाईटा विरोध सुसंग तांका साध्य करतले सैतानाच्या ताळण्यात फोडानाशे राबवून तांका स्तुती करतले आणि असे ये मगाळाचे जो तुझे कृपा तांका भूतान मापन देऊन त्यांचे जीवित पवित्र कर आशीर्वादान बर कृपेन बर म्हणून आम्ही तुझ्याला मागता हे जेजू तुका जाऊ वंदन तुका जाऊ वर्ग तुका जाऊ हगला तुका जाऊ स्तुती तुका जाऊ महिमा तुका जाऊ आराधन वंदन तुका समेत जो हरग तुका समेत जो हगला तुका समेत जो स्तुती तुका समेत जो जय जय तुका समेत जो हर्ष थाव तुका समेत जो वंदिताव तुका समेत जो महिमा तुका समेत जो आराधन तुका समेत जो हर्षता तुका समेत जो वंदन तुका समेत जो हालेलुया 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 अर्घां तुका सम्यांचेच अर्घां तुका सम्यांचेच तुका सम्यांचेच स्तुती तुका सम्यांचेच जय जय तुका सम्यांचेच हर्षिताव तुका सम्यांचेच वंदिताव तुका सम्यांचेच महिमा तुका सम्यांचेच आराधन तुका सम्यांचेच आराधन तुका सम्यांचेच वंदन तुका सम्यांचेच हालेलुया 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 आम्ही समस्त बसया मगाळ बाबांनो आणि बहिणींनो बाई सम्या समोर आमी आसा देवा समोर आमी आसा ह्या सम्यान आमकां पाराक्लिताक बसयल्लो आणि बसयलेल्या प्रमाणे ताणें त्या पाराक्लिताक आमकां दिला आमकां फावो केला ताका जावं अर्गां ताका जावं होगलाप आनी आमकां समेस्तांक कळीत आसा त्या पेंतेकोस्ताच्या दिसा तो पवित्र आत्मो उज्या रुपार आयिल्लो उजो तो
उज्या भाशेन तो आमकां कळीत आसा आमच्या घरांनी जें कितें सगळें मेळ्ळें आसा जें कितें उज्याक गालिजे जाल्लें आसा तें आमी सगळें आरायता रास घालता न्ही गे रास घालता आनी तें उज्याक घालता उज्याक घाल्या उपरांत परत तें काडूंक जाता गे काडूंक जायना पवित्र आत्मा मगळ भावन आनी भयणीनो निजायके आमच्या जिणेंत हेंस करता तो उजो त्या उज्यान आमच्यो सगळ्यो कोट्यो वंदावण्यो तो भस्म नाश करता ताच्या उज्यान आमच्या जिवितांत आसलेलें सगळें खोटेपण तो नाश करूंक शकता त्या पवित्र आत्म्याक आमी उक्ती आसूंक जाय सांगोसेन म्हणटा आमी त्या पवित्र आत्म्याक आशेवंक जाय लालेवंक जाय अत्रेगोवंक जाय आमच्या काळजांत एक आशा दन म्हजें जिवीत पयल्याच्या बरें जावंक नजो म्हजें जिवीत पातकाचें जावंक नजो हांवें पातकाक पडोवंक नजो त्या देखून ह्या कुरपे सांगाता म्हजो संपूर्ण सहकार हांव दितां त्या पवित्र आत्म्या सोबे हांव संपूर्ण सहकार दितां म्हणून आशेवन लालेवन कतकते उर्बेन कोण ह्या पवित्र आत्म्या मागता मगळ बाबान आनी भयणीन ताका पवित्र आत्मा जेजू दिन आसतना रावना जर आमचे मतींत जस्ट काले म्हणटात कॅज्युअली म्हणून आमी म्हणटा पवित्र आत्म्या ये पूण आमच्या मतींत एक बरें जिवीत जियो आमच्या थंय आसलेल्या खोट्या वडण्यांक कितेंच नाश करिनासतना रावोंक आमी आमचें तें मन ना जाल्यार ती आशा ना जाल्यार थोड्यांक पातकां न्हू मुळा समेत पातां काडूंक मन ना आशा आसना तस जाल्यार अर्दें कुरें मन काण घेवन अर्दें कुरें काळीज काण घेवन पवित्र आत्म्याची कृपा मागल्यार पवित्र आत्मा कृपा दिना आमी जाल्यार पळय मगळ भावनेन एक ल्हानशें एक दृश्टांत आमच्या जिवितांत जर तुमच्या भुरग्यांक तुमी खंयच्या भुरग्याच्या हातांत पयशे दितात सांगा जर तुमचो भुरगो तुमी दिल्ले पयशे विभाड करीत जाल्यार वायट कामांक तो घालीत जाल्यार वायट सवयां खातीर करशीत जाल्यार त्या भुरग्याच्या हातांत तुमी पयशे दिता ते सांगा दिता ते दिना न्ही गे जर तुमचो एकलो भुरगो आसा थोड्या जाणांची भुरगीं बरीं आसतात भोव वापुरबायचे तरणाटे आसतात पयशे दिल्ले सेव करतात पयशे दिल्ल्यांतले की तेंगे बरें फोन करूंक ते पिग्गी कलेक्शन बॉक्स तांतून घालून दवरतात बऱ्या कामा खातीर मात रुपये कर थोबळ तुमी कितें करतात केदाळाय पयशे ताका दिता तुमकां कांय भिरांत ना कित्याक म्हळ्यार तुमचो चेडको तुमचें चेडू ताका दिल्ले पयशे तो विभाड करिना म्हणून तुमकां 100% गॅरंटी आसा तो वळ दितात देवाची कृपा मगळ भावन म्हण इट इज अ ट्रेजर वरती कृपा ती जी कोण ती कृपा कॅज्युअली घेतात पाताक सोडच्या त्या उर्बेन घेनात त्या कृपेते त्या पवित्र आत्म्या ते सहकार दिवचें मन करिनासतना त्या पवित्र आत्म्या मागतात कशें दितलो देव ताका गोत आसा यू आर नॉट सिरियस म्हणून यू आर नॉट सिरियस म्हणून जर तुमी सिरियस तुमी गंभीर आसात पाताक सोडचें पतका पाड करचें खरें मन तुमचें तें आसा दुबाव नासतना ही कृपा तो तुमकां दिता दुबाव नासतना ह्या पवित्र आत्म्या धाडून तुमचे सगळे वंदवण्यो त्यो
नाश करता आनी परत त्या वंदवण्यांक तुमी वळोवंक जायना अशें हो पवित्र आत्मा तुमकां राखून व्हरता, तुमकां रक्षण दिता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आनी पवित्र आत्मा म्हळ्यार ताका आनी एक नांव आसा, पाराक्लीत. पाराक्लीत म्हळ्यार वन हू हेल्प्स, वन हू हेल्प्स. पवित्र आत्मा आमकां कुमो करता. कशें आमच्या चलत्या जिणेंत एक कितेंय काम करता आसतना एका मनशाचें आदार मेळटा आसतना आमचें काम सलीस जाता न्ही गे. जावं पुरो एक व्हडलो फातर आसा म्हणया, तो एकल्याक उखलून हांगा न्हू थंय व्हरूंक जायना. ताच्या उपरांत आमी आपयता, पेद्रू ये रे, लद्रू ये रे, इल्लो हात दी म्हणून न्ही गे. एकलो आमकां हात दितना कितें जाता, तो केदो व्हड फातर जाल्यार हे सलीसायन व्हरून तिशेन घालूंक आमकां सादीस जाता. पाताकी तशेंच पाताक एक व्हडलें मोचें, तें आमच्या तान पयस व्हरूंक कश्ट, तें पयस वचोंक कश्ट. त्या देखून सांग पावलो जाल्यार देवा लागीं मागतलो की ताच्या भितर एक कांटो आसा, म्हज्या तो कांटो म्हाका काड म्हणून. ताजें कितें अस्कत काय विशांत उलयता कोणा म्हणून पवित्र पुस्तक ते तज्ञ म्हणटात. आनी तो वळ ताका थाळो आयकोंक मेळटा. सर्वेस्पर देव या जेजू ताका म्हणटा, त्या विशांत तूं भियेनाका, म्हजी कृपा तुका पुरो. पळया, ज्या पवित्र आत्म्या मुखांत म्हज्या मुखांत हांव कृपा दिता ती तुका पुरो. त्या कृपेन सगळें साध्य जाता. आनी एका जाग्यार जेजू सयत सांगता, मनशांक हें असाध्य वय, मनशांक हें असाध्य वय, पूण देवाक सगळें साध्य. देव आमचे सगळें आसता आसतना, देव आमचें सगळें काम करता आसतना केद्या व्हड पथकाक सयत आमी पयस करूंक शकता, केद्या व्हड अस्कतकायेक सयत आमी पाठ करूंक शकता. त्या देखून ह्या पवित्र आत्म्याची मजतदार तो हेल्पर, हेल्पर, हेल्पर. ताची कुमक आमकां मेळटा आसतना आमच्या जिवितांत तें साध्य जाता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आनी पवित्र आत्मा आनी एक गजाल ह्या पवित्र आत्म्या विशयान जेजून सांगलेलें आसा, सताचो आत्मो म्हणून. तो सताचो आत्मो, ताचे थंय फट ना, ताचे थंय काले म्हणटात गोडशीं गोडशीं उतरां उलोवन फटोवचो तसलो आत्मो न्हय तो. आमी पळयता जायते फावटी गोडश्या उतरांक लागून आमी फटवण पडटा न्ही गे. आमी फटवण पडटा, आमी फटवण पडटा. कितल्या जाणांनी पयशे वगडायलेले आसात सुबीत सुबीत उतरां उलोवन, म्हाका भैया म्हाका अर्जंट काम आसा, एक 5 दिसांनी हांव तुका पयशे फाटीं दिता, म्हज्या एका फ्रेंडान म्हाका इतले पयशे दिवंक आसात, म्हाका आज अर्जंट एक 5 लाख दिजे म्हणून. आनी तुमी ताच्या उतरांक लागून, ताणें सांगलेल्या उतरांक लागून 5 लाख दितात. ताच्या उपरांत 5 दीस गेल्यार, 5 हप्ते गेल्यार, 5 म्हयने गेल्यार, 5 वर्सां गेल्यार पयशे फाटीं मेळना. पर हांव एका रितीरेक गेल्लो बेंगलोराक, म्हाका वचूंक आशिल्लें. आनी थंयसर एकली भयण आयली आनी म्हज्या लागीं म्हणा लागली, फादर हांवें म्हज्या इश्टांक, म्हज्या वळखीच्यांक, म्हज्या आनी कोणाक पुरो हांवें तांकां गरजेंत आसतना कुमक केल्ली. कितली कुमक केल्ली बाये म्हणून विचारलें. ना फादर लागीं लागीं खोरोडा लागीं खोरोडा लागीं. ती म्हणटा, फादर म्हजे पसत मागा फादर, आतां म्हाका न्ही जाय की म्हाकात ह्या पयशांची लेगीची गरज आसा. पूण हांव तांच्या लागीं वचून विचारता आसतना ती दुसरीं कारणां दितात. म्हजे पयशे फाटीं दिवच्या विशयांत खबरत नात. पळया मनीस कितलें फटयता. आमी कितले फावटी मनशाच्या फटींक आमी वळोवंक जाता आनी कश्टांत पडटा. तसलो आत्मो न्हय, आमकां कश्टांत घालचो आत्मो न्हय वो, सताचो आत्मो. आमकां संपूर्ण सताक तो पावयता. आनी जेजून सांगलेलें आसा, सत मात्र तुमकां सुटका दितले. फट सुटका दिना मोगाळ भावन आनी भयणीनो, सत मात्र तुमकां सुटका दितले.
आनी त्या देखून हर एका डिसिजनांत हर एका चिंतपांत आमकां ह्या पवित्र आत्म्याचो आदार मेळटा आसतना आमकां सत आपापेन्स विविध रितीन म्हळ्यार बरें उगडापें जाता उगडापें जाता उगडापें जाता आनी त्या देखून ह्या आत्म्याचो आदार आमकां जाय फटींक वळोवंक जावन पातकाक पडोवंक हो आत्मा आमकां सोडिना आनी परत सा अगोस्तिनाचें उतरां आमच्या मतीक आमी हाडया केदाळ्या पवित्र आत्म्याक हांव निजायकी आशे तांगी निजायकी अत्रेक तांगी तो वळो हो जेजू त्या पवित्र आत्म्याक आमकां दिता एक घडीभर आमचे दोळे धांपून ह्या जेजू लागीं आमी मागया म्हणया म्हाका पवित्र आत्म्याची गरज आसा जेजू म्हाका पवित्र आत्मो दी जेजू हांव आशेतां जेजू कशें एक मरुभुमी एक सुकी धरण उदकाक अत्रेकतागी आनी कशें एक तानेल्लें मेरू नितळ उदकाक आशेतागी तशें हे जेजू तुज्या पवित्र आत्म्यांक हांव आशेतां पवित्र आत्म्यांत हांव मेळच्या त्या कृपेक हांव आशेतां पवित्र आत्म्यांत हांव म्हाका मेळच्या त्या सताक हांव म्हाकाच उक्तोन दवरतां पवित्र आत्म्यान तुमची नितळाय हांव घेवंक हांव तयार आसां पवित्र आत्मा ताच्या उज्यांत कितें सगळें नाश करूंक आशेता गे तें सगळें काण त्या पवित्र आत्म्याच्या उज्यांत घालूंक आनी ताचो नाश करूंक हांव आशेतां आनी ह्या पासून ह्या पवित्र आत्म्यांक म्हाका दी जेजू ह्या पवित्र आत्म्यांक त्या पेंतेकोस्ताच्या दिसा उज्या रुपार देवलेल्या त्या पवित्र आत्म्यांक म्हाका दी जेजू कशें त्या पवित्र आत्म्यान त्या धैर्यान शिसांक धैर्यान भरलेलें गे तांची भिरांत कान उडयलेले गे तांचो आकांत कान उडयलो गे कशें तांचो दुबाव ताणें कान उडयलेलो गे कशें तांचे सगळ्या जिवितांत तांचें आसलेलें तें पठेपण ताणें पयस उडयलें गे तशेंच हो पवित्र आत्मो म्हजें तें आसलेलें सगळें वायट मेळेंपण दुबाव निराशा तें सगळें कान उडोवन दी स्वतंत्र मनीस म्हाका करून दी सुटकेचो मनीस करून दी ताच्या सता वरवीं ती सुटका म्हाका तो दिवन दी त्या सुटकेचें स्वतंत्रपणी म्हाका जियोंक ह्या पवित्र आत्म्यान मुखान म्हाका साथ जावं दी आनी त्या खातीर हांगासर आसलेल्या हर एकल्याके पवित्र आत्म्यांक तूं दी म्हणून आमी पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया परत आमी उबी रावया आमचे दोळे आमी साद जाल्यार धांपया ही उतरां मोगाळ भावनांनी बीन काली वोंटात हांव येवचें नाका कित्याक केवल वोंटात हांव आयल्यार ती देवाक मानवानांत देवान सांगलेलें आसा ही परजा आपल्या वोंटांनी मात्र म्हाका होगलाप दिता म्हाका होगलीक दिता म्हजे लागीं मागता निजायके तांकां मागोवंक नाका काली वोंटान मात्र पूण म्हजें तांचें काळीज म्हाका दिवंक नाका सगळें काळीज दिवंक नाका तांचें काळीज म्हजें तावन जायतें पयस आसा जायतें पयस आसा म्हणटा आमचें काळीज ह्या देवाक लागीं सरया ही उतरां काळजांत हांव येवून दी अत्रेगान येवून दी हांवें म्हळें उडोवलो पाताक धुवन काडच्या पातकाक पाठ करच्या त्या आशेन पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान जियोवच्या आशेन पवित्र आत्म्यान दिवचें प्रेरण घेवन म्हज्या जिविताचे मेटांक काडचे आशेन ह्या पवित्र आत्म्याक आमी मागया आनी खंडीत जावन हो पवित्र आत्मा आमकां उदंड मापान देव दितलो पावणे संख्या 97 दार तुझ्या आत्म्या दार तुझ्या आत्म्या दार तुझ्या आत्म्या कामचे बापा दार तुझ्या आत्म्या दार तुझ्या आत्म्या दार तुझ्या आत्म्या कामचे दार तुझ्या आत्म्या दार तुझ्या आत्म्या दार तुझ्या आत्म्या कामचे बापा दार तुझ्या आत्म्या दार तुझ्या आत्म्या दार तुझ्या आत्म्या कामचे
आत्म्या ये तुझ्या मंदिरात, आत्म्या ये मुझ्या जिवितात, आत्म्या ये हांव आशेत आत्म्या ये हांव राखून आसा, आत्म्या ये तुझ्या मंदिरात, आत्म्या ये मुझ्या जिवितात, आत्म्या ये हांव आशेत आत्म्या ये हांव राखून आसा. देवोय तुजो आत्मा, देवोय तुजो आत्मा, देवोय तुजो आत्मा आमचे. जेसू देवोय तुजो आत्मा, देवोय तुजो आत्मा, देवोय तुजो आत्मा आमचे. देवोय तुजो आत्मा, देवोय तुजो आत्मा, देवोय तुजो आत्मा आमचे. जेसू देवोय तुजो आत्मा, देवोय तुजो आत्मा, देवोय तुजो आत्मा आमचे. आत्म्या ये तुझ्या मंदिरात, आत्म्या ये मुझ्या जिवितात, आत्म्या ये हांव आशेत आत्म्या ये हांव राखून आसा. ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या मुझे दयेन. ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या आमचे. ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या आमचे. दयेन ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या आमचे. हालेलुया, 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 हालेलुया. Hallelujah, 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 केदाळा त्या शिसांक त्या पवित्रात म्हणजे गज पडले गे, केदाळा त्यांचे काळीज बियान असलेले गे आणि केदाळात आणि तुझ्या मगाक तुझ्या त्या पवित्र जीवनपणाक साक्षी देऊक असलेले गे, केदाळात आणि त्या परिसभा मकांत त्या अधिकाऱ्या मकांत धैर्यान बोलावची गरज पडली की त्या वक्ता त्या पवित्र आत्म्या तुवें दिलोय आणि या पवित्र आत्म्याच्या त्या सत्यान तांकां बरोवन तांचे ते असलेले ते आपादर सगळे तुवें पयस केले, तांचे बिरान तुवें पयस लावलेले, तांकां तुझे जाणवाय तुवें बदलय, कशें जबाब दिवचे म्हणून तांकां तुवें शिकयलें आणि तुझ्या मगाक साथ जावन रावंक तुवें दिवच्या त्या जिविताक साथ जावन रावंक तुझ्या कामाक तांकां समर्पण दिवंक तुवें साथ केलें आणि अशें सगळ्या सैतानाच्या कामाक पाठ करून तुझ्या त्या सैनिक जावन जियोंक त्या पवित्र आत्म्या बरोबर तांकां साथ केलें. आयच्या दिसा ह्या पवित्र आत्म्याक आमी आशिल्ल्या आमी मागल्या आमकांय त्या सैतानाच्या सगळ्या कामाक पाठ करून
तुझ्या कामात आमकां सामका घालूंक तुझ्या सैनात आमी सैनीक जावन जियोंक तुझ्या राजा खातीर आमी झुजोंक तुझ्या सता खातीर आमी झुजोंक तुझ्या वाट्यान आमी चलोवंक तुजो उजवाड घेवन आमच्या बाबऱ्यास आमच्या कुटुंबात असलेलो आमच्या संस्थामार असलेलो आमच्या इष्ट सैरामध्ये असलेलो सगळो काळोख पयसवून त्या खातीर तुझ्या पवित्र आत्म्याचो उजवाड घेवन आमी आसा त्या खातीर या पवित्र आत्म्याक उजवाड दितना सदांच वन पवित्र लागा व्यतिरिक्त आमी आशेता या पवित्र आत्म्याक हांगासर असलेल्या हर एकल्याक come Holy Spirit come and fill the hearts of your faithful come Holy Spirit come Holy Spirit come Holy Spirit come hallelujah 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 praise Jesus hallelujah 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 erkan tuka smiyanjizum hoglab tuka smiyanjizum स्तुति तुका स्मयाजस जय जय तुका स्मयाजस हर्ष थाव तुका स्मयाजस वंदे थाव तुका स्मयाजस महिमा तुका स्मयाजस आराधना तुका स्मयाजस हालेलुया 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 आम्ही उबे रावून देवाचे उतर आम्ही ऐकूया सर्वस्पर तुमचे सवे आसूं मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया उपरांत प्रेरक आत्मो जेजूक अरण्यांत व्हरून गेलो आनी 40 दीस ताणें अरण्यांत करशिल्ले त्या वेळार सैतान ताका नाडून आसलो तो रान मनजाती मध्ये आसलो पण देवदूत ताची सेवा करताले जुआंक धर्न बंदेंत घाल्या उपरांत जेजू गलिलयांत येवन देवाची सुवार्ता परगट करूंक लागलो तो म्हणटलो वेळ भरती जालो देवाचे रास लागीं पावला पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमाना देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता आमी समस्त बसया मगाळ बाबांनो आनी भयणींनो आमी प्राचिताच्या काळार आसां फेब्रुवारीच्या 14 तारीखेर सिंजीचो बुधवार आचरण करच्या मुखांतर हो प्राचिताचो काळ या करेजमाचो काळ आमी आरंभ केल्लो आनी आज फेब्रुवारीची 29वी तारीख सोडून कितले दीस गेले 15 दीस प्राचिताचे आमी करशिल्ले आनी 1 म्हयनोय ना कित्याक म्हळ्यार मार्चाचो अखेरीचो हप्तो तो आमचो निमाणो हप्तो पवित्र हत्मो हप्तो जेजूच्या कश्टा मरणाचो हप्तो थोडे दीस करजमाचे उरल्यात जर गेल्ले ते 15 दीस या करजमाच्या स्पिरितांत जियोंक आमी सुकल्या जाल्यार उरले ते दीस करेजमाच्या खऱ्या स्पिरितान आमी जियोवच्या खातीर देवाच्या ह्या उतरां वयर थोडो नियाळ आमी सांगता करया तुमचें मन तुमचें काळीज हांगासर आसून दी देवाच्या उतरांत थंय आमी जाणाव देवाचें उतर आयकत आसतना ताचो विवर आयकत आसतना सैतानाक मस्त बेन दिसता काय सैतानाक मस्त बेन दिसता काय Satan doesn't like educated Christians म्हणटात आणि प्रमुख जावन
पवित्र पुस्तका वयर कोण शिकप शिकता पळया, पवित्र पुस्तका वयर कोण नियाळ करता पळया, पवित्र पुस्तका वयर कोण गुंडायाचे शर्माव आयकता पळया, तांकां पळयत आसतना भियोवचें एकल्यान मात्र त्या सैतानान मात्र. आनी त्या देखून सैतान जायते प्रयत्न करता, जायते प्रयत्न करता. तुम्ही हांगासर देवाच्या उतर आयकत आसतना तुमचे मत तो खंय 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 व्हरता. तुमच्या मतींत नाका जाल्ले चिंतना, गरज नासलेली चिंतना, कोणाय विशयांतली चिंतना, काल जाल्ल्या गणिता विशयांतली चिंतना, मुखार हांवें कितें करूंक जाय ती चिंतना, घरा वचून हांवें कितें रांदूंक जाय ती चिंतना, भुरग्यांच्या परिक्षे विशयांतली चिंतना, परवा तांच्या एडमिशना विशयांतली चिंतना, आनी खंयचीय चिंतना, आनी कोणाक तुवें सांगलेली ती उतरां कितें पूर आसा पळया. तुमकां डिस्ट्रॅक्ट करूंक देवाच्या उतरांत तुमकां डिस्ट्रॅक्ट करूंक कशें साध्य जाता. खंयच्या चिंतनांनी तुमकां डिस्ट्रॅक्ट करीत ते सगळे चिंतना ह्या वेळार, ह्या दोळ्यानातले चिंतना ह्या वेळार येतात. वय गे हे दोळ्यानातले चिंतना ह्या वेळार येतात. It doesn't like that you sit here and काय म्हणतात concentrate on the word of God. It doesn't like. It doesn't like at all. इगर्जेच्या भितर देवसर येना म्हणून चिंतेनाकान जायते, सैतान येना म्हणून चिंतेनाकान. सिनागोगांत कोण आसलो, कोण आलो सिनागोगांत? जेजू थंयसर वचून इसाया प्रवाद्याचो कवळो उक्तो करना, इसाया प्रवाद्याचें उतर प्रगट करता आसतना आनी थंयसर येवन बसता आसतना आनी सगळ्यांचे दोळे ताचेर कसलेले आशिल्ले, ताचें उतर आयकोंक, ताचो विवर आयकोंक. आनी आमकां पवित्र पुस्तक म्हणटा थंयसर एकलो देंवसार लागलो, एकलो आसलो ने सिनागोगा येयल्लो ने डिस्टर्ब करूंक. येता तो डिस्टर्ब करूंक, ही गरजेकी येता तो. कित्याक म्हळ्यार देवान ताका आतां फ्री हँड सोडला, फ्री हँड सोडला ताका. पळया तो कितलो तेंप उसळटाय गे पळया म्हणून सोडला. ते देखून ताच्या धांवलेंत पडलेल्यांक हांवें उडोलूच सांगलां न्ही गे, मजुरी मेळटा. कितें मजुरी म्हणून हांवें दोळूच सांगलां, परत्यान हांव सांगूंक वचना. त्या देखून इज एफ्रेड, सो रिमेंबर दॅट. त्या देखून आमचें मौन, आमचें काळीज हांगासर आमी दवरया आनी ह्या देवाच्या उतरांचो नियाळ स्पश्टपणे आयकुया. उपरांत प्रेरक आत्मो जेजूक अरण्यांक व्हरून गेलो. वो प्रेरक आत्मा म्हणल्यार कुठले? आमकां कितें उडास येता गे म्हळ्यार पयलें जाल्लें एक गडीत. खंयचें गडीत तें? जेजू जुवांव लागचें स्नान घेता आनी तो पवित्र आत्मा पारव्याच्या रुपार ताचेर देंवता. ह्याच प्रेरक आत्म्यांच्या प्रेरणान म्हणल्यार बरें, हो पवित्र आत्मो जेजूक आतां खंयसर आपण व्हरता? अरण्यांक आपण व्हरता. त्या देखून जेजून अरण्यांक वचचें कोणाचें काम तें? हुज एक्टिविटी इज इट? प्रेरक आत्म्यांची एक्टिविटी, पवित्र आत्म्याची एक्टिविटी. पवित्र आत्मा आमकां केदळाय अरण्यांक व्हरता. जेजू ताणें व्हेलें अरण्यांक. आता अरण्य, अरण्य म्हळ्यार काय? एक जण नातलेलो जागो, उदक नातलेलो जागो, मनीस नातलेलो एक जागो, एक मरुभूमी भाशेन.
हो अरण्य म्हणलो शब्द ऐकत असतानाच आपापीस पहिल्या शतमानाच्या सुदैवांक अनेक अरण्यांचो उडास आयलो जावंक बरो खंयच्या अरण्यान ते 40 वर्सां इस्रायल प्रजा खंयसर आसली अरण्यांत आसली न्ही गे अरण्यांत आसली आता जेजू कितें करता ओ प्रेरकात्मो कितें करता त्या इस्रायल परजेचें स्थान घेवंक जेजूक आपयता आता जेजूस इस्रायल परजे बरी जाता आणि कशी इस्रायल परजा अरण्यांत आसली की आता जेजूय अरण्यांत आसा आमी इल्लेशें पाटिया त्या इस्रायल परजेक त्या अरण्यांत कितें जालें पळया हांगासर आमी पळयता आनी एक संगत हांगासर 40 दीस जेजू आसलो उपासान कांय काण नासतना थंयसर 40 वर्सां आनी 40 वर्सां म्हणल्यार इट इज अ टेस्टिंग पिरियड एक एग्जाम्पल हांव तुमकां दिता आनी मे अखेर जालें म्हणटा आसतना या जून पयल्या हप्त्यान मागीर पावस येवंक सुरू जाता न्ही गे पावस येवंक सुरू जाता आतां आमी मागता देवा पावस आयल्यार बरो आसलो आमच्या बांयंत उदक उणें जावनूच येता कली जावनूच येता आनी कश्टान घालनाका म्हणून मागता ओके देवान तुमचें मागणें आयकलें म्हणया शिरांदारीचो पावस एक दीस आयलो शिरांदारीचो पावस दुसऱ्या दिसी रावोंक ना तिसऱ्या दिसी रावोंक ना चवथ्या दिसी रावोंक ना वारें वादळ आयलें आनी कितेंय आयलें झाडां पडोवंक सुरू जालीं बिरांत उब जाल्ली एक दीस येवन गेल्यार बारीक कशी 2 दीस आयल्यार बारीक कशी मागीर आमी कालें करता कलो पावस सायबिणी हो काले मळबाक बुराकपणी पडोना तुम पररूंक सुरू करता गे कामाक ते वचोंक आसा वस्तूर सयत सुकोवंक सोडना म्हण्या इल्लेशें वत आयलें जाल्यार म्हणजे वस्तूर जाल्यार सुकतालें पाल्यां घालूंक कांय ना त्या देवान काद्याक वचो म्हणून पावस चडसो सैबिणी परपरता गे परपरता गे दुर्साता गे देवाक वय कित्याक म्हळ्यार कश्ट ते विस्तारूंक सुरू जालें म्हणटा आसतना एका दिसाक आनी एका दिसाक आनी एका दिसाक आनी एका दिसाक गेले म्हणटा आसतना आमची परीक्षा जाता परीक्षा जावची तवड एक दीस पावस गेले येवन गेल्यार परीक्षा जाता गे जायना पिडाय तशीच शेळ कोंकली तापूर येवन सुरू जालो म्हणया पळया आतां सद्याक वोकात हाडचें नाका रावतले म्हणून चिंतून रावंकूच रावना जाल्यार कली शेळी काले तापक मागीर तासो कासाय केलो आसो कासाय केलो खंय प्रयोजन मागीर गुळी काण गेली काले रावंक रावना म्हणून परत्यान दुरसोणें आनी कालें पुरो सुरू जातात न्ही गे टायम ऑफ टेस्टिंग इस्रायल परजे की 40 वर्सां टायम ऑफ टेस्टिंग उणें पडलें उदक नातलें पुरपुरली हांवें येदोळ ताचो उल्लेख केला मास ते मन्ना खावन खावन पुरो जालें मासाक ती आशिल्ली इजिप्तान तवशीं मेळटलीं काळंगां मेळटलीं म्हणून म्हणा लागले पुरपुरली आनी तांणी पुरपुरोन पाताक आदारलें इस्रायल परचेन या टेस्टिंग पिरियडाच्या टायमार पाताक आदारले आनी पाताक आदारन
त्या टेस्टांत ती फेल जाली. आमी पुरपुरता आसतना आमी दुरसात आसतना वी रियली फेल. आमी फेल जाता मोगाळ भावान आनी भयणीनो. आमी पास जायना. ह्या दिशेन आमी कितले चिंतला गुतना आमच्या भुरग्यांनी SSLCंत हायस्कुलांत PUCंत पुरो पास जायचे म्हणून आमी आशा येता. आमी परिक्षेंत ह्या परिक्षेंत पास आमी पास जावंक आसा म्हणून आमी विसरता. SSLCचे पास फेल मस्त व्हडलें इम्पॉर्टंट न्हय. हांगा पास आनी फेल जावचे पळय तें इम्पॉर्टंट. आतां जेजू कितें करता? एक इस्रायलाचो जागो काडून घेवन तो आतां अरण्यांत वेता आनी ताची थंयसर परीक्षा जाता. जेजूची परीक्षा थंयसर जाता. आनी आतां इस्रायलाच्या जाग्यार आसलेल्या जेजू मदें आनी अरण्यांत आसलेल्या त्या इस्रायल परजे मदें जाल्लो एकच एक व्यत्यास म्हळ्यार जेजू सकट परीक्षेंत पास जाता. जेजू ह्या परीक्षेंत कितें जाता? पास जाता. आनी त्या देखून प्रेरकात्म कितें करता गे म्हळ्यार ह्या जेजूक त्या अरण्यांक व्हरता. तो कसो पास जालो गे तशेंच आमी जेजूच्या पाटलावदारांनी पास जावंक. आतां एक वड आसा आमी हाडया. एक सीदा तुमी फेब्रुवारीच्या 14 तारखेर पाटी वचा पळय. 15 दीस पाटी वचा. आमकां पवित्र सभेन सांगलें कालंगे म्हळ्यार निमान ह्या सिंजीचो बुधवार उपासाचो दीस. प्रायवतांक सोडया. पिडा आसलेल्यांक या शुगर आसलेल्यांक आनी कितें आसलेल्यांक सोडया. भलायकेंत घट आसलेल्यांक हें एक सवाल. कितल्या जाणांनी खऱ्या स्पिरितान उपास धरला, उपास केला? उपास आतां वयर दवरचो नाका जाय तें. आतां नाका तें तुमकां पर्सनल सवाल. आतां कोणें वयर उखलचो नाका. आमकां उपासाचो दीस आसतना बूक चड लागचे न्ही गे. खंय थावन बूक येता म्हूण कळना ती. आशाय चड कावंक आशाय चड येवची. पळया एक चिंतून पळया. उपासा विशान पटा कांय नासतना रावण तें पुरो केल्यार कालें उपास कवलो आमी दुसरो तरेचो उपास करचो म्हणून ती चिंतना येनात गे मतींत. येतात थोड्या जाणांचे वॉट्सॅप फॉरवर्ड्स पुरो आसतात. आमी अशें उपास करूं नजो तशें उपास करीचे म्हणून. एक गजाल सांगता, अशें उपास करिनातले तशें उपास करतात म्हळ्यार कांय गॅरंटी ना. बेस्टेन तें सैतानाचें तें एक मोत्यो तुमी उपास करूं नजो म्हणून. जेजून 40 दीस उपास करून तो उपास पवित्र केला. आमकां 40 दीस करूंक पवित्र सभा आपयना. काली वर्सांत निमाण्या शुक्रार आनी निमाण्या सिंजीच्या बुधवार आनी उपरांतल्या दिसांनी तें आमच्या वैयक्तीक निर्धाराक सोडिल्लें. जेजून पवित्र केल्लो उपास आमी कितल्या मापान तो उपास पवित्र आनी तातूंत आत्मीक बरेंपण मेळटा. कसलें एक आत्मीक बरेंपण मेळच्या खातीर हो उपास ताणें आमकां दिला म्हणून चिंतून आमी कितले जाण उपास करता. सैतान मुगाळ भावन आनी भयणीनो ह्या उपासाचो आत्मीक फळ तुमकां मेळना नासलेल्या बरेन तो तुमकां असलें पुरो चिंतना तुमच्या मतींत घालता. तुमी उपास करूं नजो म्हणल्या कारणा खातीर, उपास करूं नजो म्हणल्या कारणा खातीर, त्या उपासाचें आत्मीक बरेंपण तुमकां मेळूं नजो म्हणल्या खातीर. जर आमी पोटाच्या बुके वयर जैत जोडटा,
पोटाची भूक विशेष ओडटी कळलें गे हां पोटा कितेंय घाल्ल्या म्हणून उठती आशा आसा ताचेर आमी जैत व्हरता जाल्यार तुमच्या सगळ्या वटण्या वयर तुमी जैत व्हरतात थंयसर तुमकां बळ मेळटा त्या उपासा वयर त्या बुके वयर कशें तुमकां जैत जोडूंक तुमकां विख्यान डू इट म्हणटात तशें दुसऱ्या वटण्यांचेरय जैत व्हरोंक तुमकां साथ जाता जर बुकेच्या वटण्या वयर तुमकां जैत व्हरोंक तुमी सलवातात जाल्यार देव तुमकां ह्या सैतान तुमकां सलवाशें करता जाल्यार दुसऱ्या हर एका वटण्यांत तावन तो तुमकां त्या वटण्यांत तुमी सलवाशें करता दॅट इज द ट्रिक ऑफ द सैटन त्या देखून तो तुमकां उपास करूंक सोडना जीजस टूक इट फॉर ग्रांटेड म्हळ्यार जेजून चिंतलें म्हणजे शिस उपास करतात म्हणून ही बिलीव्स दॅट यू फास्ट त्या देखून ताणें उपासा विशयान शिकोवन दिता आसतना कितें सांगलें तुमी उपास करता आसतना तुमी उपास करशात जाल्यार म्हूण सांगलां गे तुमी उपास करता आसतना म्हूण सांगलां हां करता आसतना करशात जाल्यार म्हूण सांगूं ना न्ही गे जेजून ऑप्शन दिलां गे जेजून ऑप्शन दिलां गे सांगा हां मागीर हें ऑप्शन खंय जावन आयिल्लें आमी ऑप्शन केला उपास हांव परत कोण भलायकेवंत आसात कोणाक उपास करूंक जाता तांच्या लागीं उलयता आमी थोड्या पटी उपास एक ऑप्शन करूं ना गे जाता बा केल्यार जाता इल्लें जेवयेत इल्लें म्हणून सडत जाता थोड्या पटी आमकां कंट्रोलूच मेळना आतां 2 उकुलेरां काण घेता मागीर थंय पळयता आसतना चटणी बरी जाल्या हें बारीक बारीक अप्रूप न्ही अप्रूप चटणी करतना बरी जाता न्ही गे तशें आनिल्लें काडया म्हणून तशें हें ऑप्शनल कोणें केल्लें जेजून ऑप्शन दिवं नासलें तें ऑप्शन कशें जालें हां तें आमी विचारीचें ताज्या उपरांत जेजून अनेक संदर्भार कितें सांगलें गे म्हळ्यार जो हांवचे शिस जेजू लागीं येवन म्हणटात अळे जो हांवचे शिस फरिजे येवन जेजू लागीं म्हणटात अळे जो हांवचे शिस पुरो उपास करतात तुजे शिस कित्याक उपास करिनात जेजू तवळ कितें म्हणटा होरेत आसता बरें गोवळ्यांनी उपास करियेत गे पूण होरेताक कान व्हरचे दीस येतले तेन्ना ते उपास करतले केदाळा होरेताक कान व्हेल्लो केदाळा होरेताक कान व्हेला ह्या संवसारांत शिसा सोवे आसलेल्या होरेताक केदाळा कान व्हेल्लो कालवारीच्या दोंगरार कुर्सार जेजू कुर्सार मेल्या उपरांत म्हजे शिस उपास करतले म्हणून जेजून पयल्यान सांगलें आमी जावन असो सकड जेजूक वेल्या उपरांतले शिस उपास करता हांव गे उपास करता हांव गे उपासाक कितलो महत्व दिता हांव कोणेंगे धाडली वॉट्सॅप फॉरवर्ड पुरो वाचून अळे हो उपास असो न्ही उपास तसो करीजे त्या देखून पोट भरून कवियेत म्हणून कांय प्रॉब्लेम म्हणटा ना उपास म्हाका अनुभव जाल्या त्या देखून हांवें म्हणचें उपास करीजे म्हणून बगूंकूच बगाना कित्याक मुगाळ भावान आनी भयणीनो आमकां ताळणी येता आमी जेजू बरी पास जाली हांव गे फेल जाली हांव त्या 14 तारीखेर फेब्रुवारीच्या 14 तारीखेर आमी जेजू बरी पास जाले हांव गे या फेल जाले हांव ओके त्या देखून जेजूक आज प्रेरकात्मक त्या अरण्याक व्हरता कित्याक म्हळ्यार आमी फेल जायना जावच्याक आनी मुखार आमी पास जावच्याक आनी त्या उपासाचो आत्मीक फळ तुवें आनी हांवें आमचो कन्न घेवच्याक प्रेज द लॉर्ड अर्गां तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू आनी एक वाक्य हाचो अर्थ सांगून हांव आखेर करतां मार्क म्हणटा तो रान म्हूण जाती मदें आसलो पूण देवदूत ताची सेवा करताले
हांगासर मार्क कित्याक जेजो रान म्हण जाती मध्ये आसलो म्हणलो उल्लेख करता गरज आसा गे उल्लेख करची जेजो अरण्यांत रान म्हण जाती मध्ये आसलो म्हणून कित्याक उल्लेख करता परत पोरण्या तुम्ही पाटये वसा रान म्हण जाती मध्ये असलेल्या एका मनशाचो तुमकां उडास येता गे कोण तो येता गे खंयच्या एका मनशाचो तुमकां उडास येता गे जो रान मन जाती मध्ये आसलो ताचो उडास येता गे आदाव न्ही गे आदावांक रचल्या उपरांत देव कितें करता सकट रान मन जातींक आदावान सरशें हाडटा गे ताणें नांवां दिवच्या खातीर आनी उपरांत त्या रान मन जाती मध्ये ताका जाय जाल्लो एक सांगाती ताणें विंचचे खातीर न्ही गे तोवळ त्या आदावांक कोणी सांगाती मेळटा गे थंयसर रान मन जाती मध्ये ना मागीर येवेक तो रचता आनी हांगासर मार्क कितें करता गे म्हळ्यार जेजूक एक नवो आदाव जावन आमचे समोर दवरता नवो आदाव सांत पावल म्हणटा न्ही गे जेजू विशांत उलोवन तो म्हणटा जेजू जावन आसा नवो आदाव ही इज अ न्यू एडम आतां आनी एक गजाल हांगासर भोव प्रमुख कितें गे म्हळ्यार मोगाळ भवनान बेनिनो पयलो आदाव कितें पयल्या आदावान थंय कितें जालें सैतान सर्पा रुपी आयिल्लो हे वेग तो सांगा लागलो पयलें हे वेग धरलें ताणें पळय हे वेग धरल्यार करेक्ट जाता म्हणून न्ही गे येव जावन आसा कालेंग म्हळ्यार हेड ऑफ द हावस तेणें सांगल्यार समाजात आदावी आयकता पळय आदावांक सिरकावन गेल्ल्या त्या देखून पयलें वेग तुमकां देवान अशें सांगलां गे कवनूचो म्हणलां गे काव्येत कांय जायना देवान ते काल्याक म्हणलां गोता गे तुमी केल्यार तुमी ताच्या बरें जाशात जाल्यार तुमी ताच्या बरें जाशात जाल्यार ह्या उतरांक येव मानवाता आनी काड कितलें रुचीक वाव आदाव आदाव हळे ये बारी बरें आसा का आनी आदाव जावन ताका येवेक राखची जबाबदारी देवान दिल्ली येवेक राखची जबाबदारी दिल्ली ते जबाबदारेन तो फेल जालो तितले मात्र न्ही येव सांगता आसतना हांवें खावंक नजो देवान म्हाका सांगलां खावंक नजो म्हणून म्हणच्या बदलाक कितेंच रेजिस्टन्स दाखयनासतना कितेंच विरोध करिनासतना ताणें गर्क करून केलें देवाचें आयकोवच्या बदलाक सैतानाचें ताणें आयकलें आनी पाताका धरलें आतां नव्या आदावांक कशें सैतान येता सेम पळया त्या पोरण्या आदावांक कशें तो सैतान त्या रुपार आयलो आनी खावंक ताका ताणें सांगलें गे तशेंच आतां ह्या नव्या आदावां सरशीं ह्या जेजू सरशीं सैतान येता म्हणटा अरे तुका भूक लागल्या न्ही गे तूं मस्त भुकेलाय त्या तुका अळे हांगा कितले सोबीत फातोर आसात एक फातोर काड एक उंडो कर आनी तुजी भूक थांबय वाव वॉट एन आयडिया न्ही गे पोरण्या आदावां बरें जेजू करता गे ना सैतानांक धांवडायता तो उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना म्हणटा तो बघा सर्वेस्पराच्या देवात हांव सर्गींच्या बापात हांव भायर येवच्या हर एका उतरां वरवीं तो जियेता म्हणटा त्या देखून देवा थंय येवच्या उतरां वरवीं तें जिवीत हांव जियोंक आशेता सोडल्यार तुवें तें दिवचें जिवीत अर्दें करें जिवीत तें मरणाक आपोवन व्हरचें जिवीत तें नाका म्हणटा ताका धांवडायता तो जैते वंश जाता त्या देखून आमी पोरण्या आदावां बरींच फेल जावनूच आसाव गे ह्या नव्या आदावां बरीं आमी जैते वंश जावन आसाव तुमची एक टेस्ट करा पळया तुमची टेस्ट करा हांगासर प्रेरकत्म मगळ बाबान आनी भयणीनो जेजूक
नव्या आदाव या जेजूक त्या अरण्याक व्हरता आनी नवो आदाव जावन ताका प्रस्तुत करता आमी त्या नव्या आदावा बरी सैतानांचेर जैत व्हरच्याक अखेरीक आमी पळयता मार्क म्हणटा पूण देवदूताची सेवा करताले कोण सैतानाच्या ताळण्या विरोध जैत देवन जाता गे कोण सैतानाच्या ताळण्या विरोध झुजोन जैत देवन जाता गे तसल्याच्या सेवेक देव देवदूतांक धाडटा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वय मोगाळ भावांनी बेनिनो हें सत जर तुम्ही तुमच्या हर एका ताळण्या विरोध जैत देवन जावन दाखया कितें जाता गे म्हळ्यार देव ताच्या दुतांक फरमायता अळे त्या म्हज्या भयणीक कशें वच त्या म्हज्या भावाक कशें वच तो कश्टांत आसा ताच्या कश्टान आसतना तो ताळणेन तो पडोवंक ना सैतानाक ताणें धांवडायला सैतानाच्या हर एका त्या शिंत्राचेर ताणें जैत वेलां आतां वच त्या म्हज्या भयणीक सेवा कर त्या म्हज्या भयणीक कमोक कर त्या म्हज्या भयणीक प्रेरण दी त्या म्हज्या भयणीचो हात धरून ताका त्या कश्टांतलो भायर काड म्हणून देव ताच्या दुतांक धाडटा प्रेज द लॉर्ड न्हय तर मोगाळ भावान आनी भयणीनो फेल जाल्यार त्या देवाचो आदार देवाच्या दुतांचो आदार आमकां चुकता आनी त्या देखून आमी फेल जावचे बरें कोण पळयता सैतान पळयता देवाचो आदार आमकां मेळून आमच्या कश्टांतून भायर वेचें सैतानाक नाका सैतानाच्या कामात आमी मग्न जावचें तें सैतानाक नाका आमी ताचेंच जावं उरचे खातीर तो आमकां गरी घालनंत आसता आमी सॅड थिंक केलें म्हळ्यार आमी त्या गरयेक पडटा सांपडटा उपराचो काळ कुरपेचो काळ आमकां दिल्लो आसा ह्या कुरपेच्या काळार जायती आमची परीक्षा खंडीत जाता मोगाळ भावान आनी भयणीनो ह्या कुरपेच्या काळार मात्र न्हय दिसभर ह्या संवसारांत आसता वरेक त्या सैतान आमकां ताळून आसता ह्या नव्या आदावा बरी जेजू बरी नवे इस्रायल पर्ज जावन आसलेल्या त्या जेजू बरी आमी जैत देवन जावया आनी देवाच्या सेवेक प्राप्त जाल्ली बागी पर्जा बागी लोक आमी जावया आनी एक दीस त्या जेजून सांगलें त्या सर्गेच्या राजांत धनीस आपल्या कमराक शेलो बांदतलो आनी धनीस तुमची सेवा करतलो तें वर्तें भाग आमी आमचें करून घेवया ही कृपा वो आदार हें वर्तें बरेंपण आमचें जावं दी म्हणून आमी मागया आमी तिबेर पडया आमचे दोळे आमी धांपया जी कृपा आज आमी ह्या आराधना वेळार स्तुती होगळपा वेळार आनी ह्या नियाळा वेळार आमी मागून घेतली आसा ती कृपा तो आदार आमकां तो दिवं दी म्हणून आमी मागया ह्या अति वर्त्या गरजे सवें आमचे इतर गरजो सोम्या समोर आमी दवरया आमची पिडा आमचे कश्ट आमचे आकांत आमचो हुस्को आमच्या कुटुंबांतले समस्ये आमी आशेवचें बरेंपण आमच्या भुरग्यांक आमच्या कुटुंबाक आमच्या तरणाट्यांक जाय जाय म्हणून आमी आशेवचें तें बरेंपण जें बरेंपण आमच्या कुटुंबांत आमच्या जिणेंत आमी हाडच्याक प्रयत्न करता तें प्रयत्न सफळ जावचे खातीर ह्या अशें विविध गरजां खातीर आमी मागया आनी ह्यो विविध गरजो जेजूक आमी समर्पण दिवया कुरड्यांक दीस दिल्लो तोट्यांक सलाशें केल्लो लाजराक जिवंत उठयलेलो सगळ्यांक ताणें आशिल्लो आदार दिल्लो जेजू आमकांय आदार दिवं ताचें कुरपेचें बेसांव ताच्या कुरपेचो शिवळ आमचें जिवीत सदांच सोलून व्हरून दी म्हणून मागून ताचें बेसांव घेवंक आमी आयतीं जावया गावन गीत येद्या बडा सक्रामेंता येद्या बडा सक्रामेंता सष्टांग नामा करूया पूर्विल्या त्या
Salvon et Escupis Babartaci Montivia Sasebhav Tasespur Ulasani Stutisa Putri Mahima Susna Susna Ekasayan Hesita Tukatokan Jaspiritan Semasumi Navartan Amen. प्रार्थूया ये देवा विचित्र साक्रामेंटा काल तुझ्या कष्टांचा उघडा आमकां सोडलाय तुझे सोडवण्याचं फळ सदांच आमचे थंय आमी बगे सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना Amen. मंदिर तुझे सोचा तो सुंदर ते उगम शांत समाधानाचे या तुझ्या मंदिरा समल्या तुका बंधूंच्या हसूच्या सोम्या दरबाराच्या पद्मोमोत्सव आसो आशिता तुझ्या येण्या राखता घरान तुझ्या रावण दर्शन मागता मोगात पोलालेता तुझे घरीची पावो कसोम्या दर्शनला वैधन्या तुझे घरीची पावो कसोम्या दर्शनला वैधन्या सुम्या मंदिर तुझे सौंदर्य सुंदर थे उगम शांत समाधानाचे या तुझ्या मंदिरात जमल्या तुका बंधूच्या हसूच्या सोम्या दरबाराच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. मोगाळ भवन आणि भयणींनो देवान आमकां बाचावेची वाट दाखयलेली आसा तेल्याचो मोग करणं एकामेकाचो मोग करणं आनी ह्या मुखांत्र आमचे ते आसलेलो देवाचो मोग खरो म्हूण दाखोवन जे वाटेन आमी चलता तेन्ना आमी बाचावेक पावता. या पोन तळाचो पात्रोन सा लॉरेस देवाचो मोग केल्लो व्हरतो सांत
आनी ताचे थंय आसलोलो देवाचो मोग खरो म्हणून तेल्याचो मोग करच्या मुखांतर दाखयलोलो वर्तो सांत आनी तो बाचाव जाला तो सर्गींच्या राजांत आसा आनी देखून ताचे विनवणे मुखांतर जायती वर्ती असर्या आमच्या जिवितांत तो कर्ण आसा देवान दाखयलेले वाटेन आनी ताणें समकल्लेले वाटेन आमी समकोन ही बाचावी आमी आमचे कन्न घेवंक आज तो आमकां उलो दिता तर ताचें प्रेरण घेवन ताच्या जिणेचे आदर्श आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमचें जिवीत बाचावेचे वाटेन चलचें तसलें जिवीत आमी करूंक देव ताचे कृपेचो व्हड आधार सा लॉरन्साचे विनवणे मुखांतर आमकां जण एकल्याक फावो करून दी म्हणून हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना आमी मागया हे पवित्र रितींत फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमची पातकां आमी वळखून घेवया सांगात म्हणया हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनांत चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें सैती पदकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पसत भगवान सदांच हांव ग्वार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावूं आमेन सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट कर Krista kakulut कर Krista kakulut कर सोमिया काकुlut कर सोमिया काकुlut कर प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा तुझे पवित्र सभेक सदां काळ तुझे काकुळतीन सांबाळ मनीस इतलो अस्कत की तुझे विणे तो पडटा देखून तोच आमकां वायटा विघ्नांतले निवार आनी तारणाचे वाटेन चलोवंक आमकां आधार दी हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करत देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससना आमेन जेरेमिया प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्पर अशें म्हणटा जो मनीस मनशांचेर विश्वास दवरता आनी मनशांचे सक्तेचेर पातयेता जो मनीस आपलें काळीज सर्वेस्परांतावन पयस करता तो मनीस शिराक पडलेलो जावं तसलो मनीस आरण्यांतल्या जिलकुटा सारको बरें आयल्यारी ताचो परिणाम तो भोगिना कित्याक आरण्यांत सुक्या करड्या जाग्यार कोणूच वस्ती करिना ते खारे भुंयचेर तो जियेता जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी ताचेर विश्वास दवरता तो मनीस भागी तसलो मनीस उदकाचे देगेर लायलेल्या आनी व्हाळांत आपलीं पाळां पावयतल्या रुखा सारको गरमी येताना ताका भिरांत ना
ताची पानां सदांच पाचवी. सुके धाडीच्या वर्सा ताका परवाना, आनी फळां दिल्ल्या बागार तो केदींच रावाना. दुसऱ्या सर वस्तू प्रास मनशांचे काळीज कपटी, तें बरें करूंक जायना. ताचो टाव घेवंक कोण शकता? हांव सर्वेस्पर हर एक मनशाक ताचे सालीक आनी करणेक फावो ती मजुरी दिवच्याक ताच्या काळजाची परिक्षा करता आनी ताच्या अंतस्करणाची तपासणी करता. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो मनीस भागी. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो मनीस भागी. जो कोण खोट्यांची भूत घेवन चला नासता, न्यस्त्यांची वाटे रावा नासता, अधर्म्या संगी बसा नासता. सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रान उल्हासून दीस राती नियाळता तो खरोच भागी. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो मनीस भागी. हो वाळत्या वाळाची दिगेर रोयलेल्या रुखां बरी, असल रूप निश्चित काळार फळ दिता. हाची पानां केदींच भावानान, हाणें हातीन घेतलेली सकडी सुफळ जाता. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो मनीस भागी. पूण खोट्याची संगत अशी न्हय, ती वाऱ्यार उबोन वता तसली बोल म्हणीत. नितीवंत वाटांनी वेतेलांची सर्वेस्पर जतन घेता, पूण खोटे आपल्याच वाटांनी नासाक वेतात. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो मनीस भागी. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो मनीस भागी. Semesta mi hubiera bien. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. देवाची उतर ऐकून बऱ्यानी उदार काळजान सांबाळतात, आनी आपले तिरासणेन फळ दितात ती सुभागी. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सभे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या.
जेजून फारिसेवांक सांगलें एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो तो पितांबर आनी नाजूक सणी वस्तूर न्हेसतालो आनी सदांच फेस्तां करून गम्मत मारतालो. ह्या ग्रेस्त मनशाच्या घरा बागलार लाजर नांवाचो रुवांनी भरलेलो एक भिकारी येवन पडतालो. ग्रेस्त मनशाच्या मेजार तावन पडलेले उंड्या कुडके जाल्यार खावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतालो. सुणी लेगून येवन ताची रुवां लेवतालीं. थोड्या तेंपान तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका व्हरून सर्गेच्या जेवणाक अब्राहमाचे कुशीनच बसयलो. ग्रेस्त मनीस मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो. पाताळी वळवळ्या मदें आसतना ताणें आपले दोळे उबारले आनी पयस अब्राहमाक आनी ताचे कुशीनच बसून आसलेल्या लाजराक ताणें देखलो. आनी ताणें बोब मारून म्हणलें, अब्राहम बापा, म्हजी बिरमत पाव. हांगा ह्या उज्याच्या आकट्यांत हांव वळवळटां. लाजरान आपल्या बोटाची तेमेटी उदकांत बुडोवन म्हजी जीब थंड करीशें ताका हांगा धाड. पूण अब्राहम ताका जाप दिवन म्हणालो, पुता, तुजे जिणयेंत तुवें कितलें सूख भोगुल्लें तितलेंच लाजराक दूख भोगूंक मेळिल्लें असो उगडास कर. पूण तो आतां हांगा सूख भोगता आनी तूं थंय वळवळताय. ह्या शिवाय आमचे आनी तुमचे मदें व्हड एक खंदक आसा. त्या वरवीं हांगा तावन तुमचे कुशीक वचूंक कोण सोदीत जाल्यार ताच्यान वचूंक जायना. आनी तशेंच तुमचे कुशीक तावन आमचे कुशीक कोणाच्यांनी उतरून येवंक जायना. तो वळ ग्रेस्त मनीस म्हणालो, तर बापा, लाजराक म्हज्या बापायच्या घरापणी धाड म्हणून हांव तुजे लागीं परततां. म्हाका 5 जण भाव आसात. तांणी हे वळवळ्यांचे सुवातेर येनाशें तो तांकां सत्राय दिवं. पूण अब्राहमान म्हळें, तांकां मोइजे आनी प्रवादी आसात, तांचे ते आयकूं. ना अब्राहम बापा म्हणालो तो. पूण मेल्ल्यांतलो कोणी एकलो तांचे सरशीं वसत जाल्यार ते खंडीत जिणी बदलतले. तवळ अब्राहमान ताका जाप दिवन म्हणलें, मोइजेक आनी प्रवाद्यांक ते आयकनात जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणी उठलो जाल्यार ते सतमनचे नांत. देवाचे उतर हे क्रिस्तांतय म्हज्या प्रितीच्या भावांनो आनी भयणींनो, जर एकलो म्हणटा हांवें कोणाचें सोरूंक ना, कोणाकी हांवें जिवेशी मारूंक ना, म्हज्या जिणयेंत प्रद्वार हांवें करूंक ना, देवाचे जे उपादेश आसात त्या प्रमाणे हांव जियेला, तर एक सवाल आसा, हो मनीस बचाव जाता गी? हो मनीस सर्गेंचे राज जोडटा गी? ह्या सवालाक आमी आतांच जाप दिवचे नाका. बदलाक देवाचें उतर कितें जाप दिता गे म्हणून आमी सोदून काडया. आमी लाजराची आनी त्या ग्रेस्त मनशाची ओपार आयकली. केवल लुकाच्या वांजेलांत मात्र आसची ही ओपार. जेजूच्या ओपारींनी जेजू खंयच्याय पात्रदारींचे नांव उल्लेख करिना. बदलाक तो म्हणटा एकलो ओंपी आसलो, एकलो
गवळी आसलो, एकलो साखर आसलो, एकलो राय आसलो, अशें ताच्यो ऑफरी फुडें वेतात. पूण हांगासर हे ऑफरींत त्या दुबळ्या मनशाचें नांव जेजून दिल्लें आसा. त्या ग्रेस मनशाचें नांव हांगासर दिल्लें ना. आनी एकलो मनीस ग्रेस्त आनी एकलो मनीस दुबळो म्हणून भोव अपुरबायेन आमकां दाखयलेलें आसा. आमी पळयता तो ग्रेस मनीस पितांबर न्हेसतालो. पितांबर म्हळ्यार तोवळच्या काळार केवल रायांनी न्हेसचें तें न्हेसाण, भोव मोलादीक न्हेसाण. त्या न्हेसणारच ह्या ग्रेस मनशाची ग्रेसकाय कितली गी म्हणून आमकां कळीत जाता. तितलें मात्र न्हय, वो ग्रेस मनीस सदां न्हीत फेस्तां मारतलो. आमी अप्रूप फेस्तां मारता, पूण वो ग्रेस मनीस सदां न्हीत. तशें म्हणटा आसतना ताची ग्रेसकाय ताच्या वस्तुरार मात्र न्हय, ताच्या जेवणा मुखांतरी हांगासर आमचे मुखार दवरलेली आसा. आदल्या काळार आमी गेल्या जाल्यार आदले जुदेव अप्रूप फेस्तां मारनासले. जावं पुरो पास्क फेस्त, जावं पुरो तुंबांचें फेस्त या तंबांचें फेस्त. सदां न्हीत ते कितें करतले गे म्हळ्यार इल्लोसो उंडो आनी इल्लीशी मासली मात्र ते खातेले. पूण हो मनीस सदां न्हीत फेस्तां मारन आसलो. तितलो ग्रेस्त मनीस तो. आनी एका मनशाची वळख आमकां करून दिल्या, तो दुबळो, आंग भरून रुवां सांत ह्या ग्रेस्त मनशाच्या गेटी मुखार तो आसा. आनी सुणी येवन ताची रुवां लेवतात. आनी जें कितें ग्रेस्त मनशान खावन उरलेलें आसा, जें डस्टबिनाक उडोवचें आसलें, तें खावन आपणाचें पोट तो भरून आसलो. आनी ती जावन आसा ताची दुबळीकाय. आमी पळयता ग्रेस्त मनीस गेटीच्या भितर आसतात. गेट जावन आसा एक गुर्त कितें म्हळ्यार थंयसर जिवन आसचे मनशां सादी मनशां न्हय, दुबळे मनशां न्हय म्हणून. गेटी भायर आसवो लाजर, तो एका रितीन दुबळो मनीस. आनी अशें ह्या दोन मनशांची वळख दिल्या. ह्या दोन मनशांतय एक सामान्य गडीत गण वेता, जे गडीत दुबळ्या मनशाक आनी ग्रेस्त मनशाक भेदभाव करिना. आनी तें गडीत आसा मरण. तें गडीत आसा मरण. दुबळ्याकी मरोंक आसा, ग्रेस्ताकी खंडीत जावन मरोंक आसा. आनी हांगासर आमी पळयता दुबळो मनीस लाजर मरता. आनी पवित्र पुस्तक आमकां सांगता ताचो आत्मो देवदूत त्या सुखाच्या जाग्याक अब्रामाच्या कुशीक व्हरतात. हे जावन आसा जुदेवांचे चिंताप. नित्यवंताचे आत्मे देवदूत त्या शांतीच्या जाग्याक व्हरतात म्हणून हे चिंताप हांगासर आमकां पळोवंक मेळटा. ग्रेस मनशाच्या मरणा विशांत अशें सांगलेलें आसा, ताका पुरलो म्हणून. ताका पुरलो म्हणून. लाजराक पुरोवना गे,
लाजराक पुरलो म्हणून उतर आमकां हांगासर आयकोंक मेळटा गे ना आमकां कळीत ना लाजराक पुरलो गे ना गे म्हणून कित्याक म्हळ्यार पयल्यांच्या काळार असल्या दुबळ्या मनशांक मेल्ल्या जाग्यार सोडटले आनी सुणी येवन कितें करतले गे म्हळ्यार तांचे मोडे खावन वेतले आनी त्या देखून जुदेवाच्या काळार सुन्यांक मेळ्ळी मनजात कशें लेखतले आमच्या बरें सुन्यांक घरा भितर पशिनातले कित्याक म्हळ्यार सुणी मेळ्ळी कित्याक म्हळ्यार ती पडुल्लें मोडें खातात आनी असलींच सुणी मेळ्ळी सुणी येवन ह्या लाजराची रुवां लेवन तेली पळय मगळ भावांनो आनी भयणीनो अशें आमी पळयता एका मनशाचो आत्मो त्या सुखाक व्हरून पायतात आनी एका मनशाचो आत्मो त्या ग्रेस मनशाचो आत्मो आमकां फुडें हे ओपर्यंत कळटा त्या वळवळ्यांच्या जाग्याक व्हरतात लाजर नांवाक एक बरोसो अर्थ आसा ह्या नांवाचो अर्थ कितें म्हळ्यार गॉड हॅज हेल्प्ड गॉड हॅज हेल्प्ड म्हळ्यार देवान कुमोक केल्या पूण आमी पळयता ताचें संवसारी जिवीत पळयल्यार देवान कुमोक केल्ल्या एका व्यक्ती बरें तो दिसता गे या देवान सांडून घाल्ल्या एका व्यक्ती बरें तो दिसता निजायकी ताचें जिवीत पळयल्यार देवान सांडून घाल्ल्या एका व्यक्ती बरें दिसता ताचे बिरमत पावले कोण गे म्हळ्यार ती मेळ्ळी सुणी ताचे बिरमत पावतात रुवांक तरी इल्लेशें लेवतात ताच्या भायर कोणाची कुमोक ताका मेळ्ळेल्या बरें दिसना पूण अखेरीक आमी पळयता कितें गे म्हळ्यार देवदूत ताचो आत्मो अब्रामाच्या कुशीक व्हरतात अखेरीक मगळ भावान आनी भयणींनो देवाची ताका कुमोक मेळटा देवान कुमोक केल्लो व्यक्ती म्हणून तो थंयसर दाखयता तें सत ताचें तें परगट जाता जें कितें 8 बागेंत जेजून सांगलेलें त्या लाजरा थंय सत जाता रुदान करचें कितले बागे देव तांकां बुजयतलो आनी ही बुजवण लाजराक थंयसर त्या अब्रामाच्या गोपान अब्रामाच्या कुशींत मेळटा पूण आमी पळयता ह्या संवसारांत ग्रेस कायेन जियेल्ल्या त्या ग्रेस मनशाची गत कितें जाता तो त्या यम कोडाक वचोन पडटा कित्या खातीर मगळ भावांनो आनी भयणीनो तो यम कोडाक वेता हांगासर सुवार्थेंत आमी केन्नाय आयकना ताणें साबाताचे नियम मोडल्या विशांत ताणें प्रद्वार केल्ल्या विशांत ताणें कोणाचेंय सोरुलें ना ताणें कोणायकी अन्याय केल्लो ना ताच्या जिवितांत देवाच्या उपदेशा प्रमाणे डेकलॉग म्हणून आसात जाचे विरोध तो गेल्लो ना म्हणून हे ओपर्यंत खंयसरी आमकां सांगलें ना ताचो क्लू सयत हांगासर दिल्लो ना तरी तो कित्याक बचाव जालो ना कित्याक तो बचाव जालो ना मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो आमी मिसाचे सुरवेर म्हणटा देवाची काकुळत मागोवन म्हणटा वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें केल्ली पातकां हांव वळखून घेता आयचें देवाचें उतर जें कितें बरें करी जें जाल्लें आसा तें सोडुल्याचो उगडास काडूंक आमकां आपयता
ह्या उतरांनी दोन रितीची पथकां आसात ते आमकां समजता. पयलें पथक जावन आसा sin ऑफ कमिशन आनी दुसरें पथक आसा sin ऑफ ओमिशन. हांगासर ह्या ग्रेस्त मनशाचें पथक कितें गे म्हळ्यार ताणें कितेंच वायट करूंक ना, बदलाक ताणें sin ऑफ ओमिशन ताणें आधारलें. वय ताच्या ग्रेस्कायेंतलें ताणें त्या लाजारा सगळें वांटून घेवयेतें आसलें, पूण तें ताणें वांटून घेवंक ना. ताची बेपरवा ताणें केली. ताणें व्हडलें पाताक आदारलें आनी तें पाताक आसा पोटार्दपण आनी ग्रेस्कायेक लब जाल्लें तें पाताक. आनी ह्या ताच्या पातकाक लागून ताका ताच्या समोर आसच्या एका दुबळ्या मनशाची गरज ताका समजनासतना उरली. गरजेच्या मनशाची गरजो ताका दिसनासतना उरल्यो. आनी ह्या खातीर मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, ताका तें यमकोंड फावो जालें. तो बाचाव जालो ना. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आमी म्हणटाव जावंक पुरो, हांवें सोरोंक ना, हांवें प्रद्वार करूंक ना, हांवें कोणाचेंय लुटूंक ना. 10 उपादेसा प्रमाणे हांव चल्लां. जर इतलें सांगून गरजेंत आसलेल्या म्हज्या पेल्याक हांव पावना जाल्यार इल्ली कुमोक दिवन ताच्या कश्टांतलें ताका वयर काडूंक हांव मेट काडिना जाल्यार म्हजी गत त्या ग्रेस मनशाच्या गती सारकी जातेली. त्या देखून हांगासर मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, हें देवाचें उतर आमकां सत्राय दिता. आमचें फोकस थोडे आपले आमचें गुमान केवल आमचे वयर आसता. आमी आमच्या जिविताचेर मात्र गुमान केंद्रीत करून जियेता. आमच्यो गरजो, म्हज्या कुटुंबाच्यो गरजो, म्हज्या भुरग्यांच्यो गरजो मात्र आमच्यो गरजो जातात. पेल्याची गरज ती म्हजी गरज जायना. तो जाल्यार ताच्यो गरजो पळोवन दी, म्हाका कितें पडून गेला म्हणून हांव चिंता आनी त्या प्रमाणे जियेता. हांव मिसाक वेता, मिसाक सुखाना आनी मागणे रजार सुखाना. देवाचे उपादेश सगळे हांव पाळून आसता, पूण म्हजी दिश्ट, म्हजें तोंड त्या शेजाऱ्या कुशी घुंवून ताका इल्लीशी मजत हांव दिवंक फाटीं सरता. तेन्ना मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आमी चिंतचें नाका हें सगळें केल्ल्या खातीर हांव बाचाव जातलो म्हणून. आमी पळयता जेन्ना तो ग्रेस मनीस त्या सिरगींच्या राजांत आसलेल्या त्या अब्राहमाक उद्देशून तो म्हणटा, अळे त्या लाजराक दांड, ताची बोटाचे तेमेटे उदकांत बुडोवन म्हजी तान बागेशें कर म्हणून म्हणटा. तें जायना म्हणटा. हांगासर खंदक आसा. परत्यान तो आनी एक ताचें मागणें ताचे समोर दवरता. तो म्हज्या भावान सरशीं जाल्यार बसून तांकां तें सांगून दित. आनी अब्राहम म्हणटा तांकां, अब्राहमाच्या उतरांचो अर्थ कितें म्हळ्यार तांकां पवित्र पुस्तक आसा ना. कोणी एकलो जिवंत उठलो जाल्यार आनी तांचे लागीं गेलो जाल्यार ते सतमंतले म्हणून तो म्हणटा. आमी पळयता जुवांच्या वांजेलाक गेल्यार एकलो मनीस मेल्लो, मरून 3-4 दिसा उपरांत जिवंत जाल्लो, लाजरस नांवाचो. कितले जुदेव सतमनले, कितले जुदेव सतमनले.
सतमोनांत त्या देखून अब्राहम म्हणटा आनी कोणी मेल्ल्यांतलो जिवंत गेलो जाल्यार आनी कितें सतमोनचें नांत. तांकां पवित्र पुस्तक आसा ते शिकोवन दीत. बचावाची वाट निजायकी ते तांतून सोदून काडून दीत आनी त्या बचावाचे वाटेन ते सोलून दीत आनी खंडीत जावन ते बचाव जोडटले म्हणटा. आज आमकां वस्तू संदेश दिता. बचावाची वाट मोगाळ भावान आनी बेनिनो ह्या पवित्र पुस्तका मुखान आमी सोदून काडटाव तेन्ना त्या वाटेंतल्यान आमी समकाताव तेन्ना मात हांव आनी तूं बचाव जातेले हांव. केवळ आमी थोड्यो संगती करता म्हणल्या खातीर मात्र आमी बचाव जावचे ना. त्या देखून मोगाळ भावान आनी बेनिनो आमची जण एकल्याचे बचावे आशेवचो देव ताणें पवित्र पुस्तका मुखान दाखयलेले ते वाटेन समकोन ती बचावे जोडूंक आमकां आपयता आसतना ही बचावे आमचे कन्न घेवच्याक ते वाटेन आमी समकोया आनी अब्रामाच्या गोपान देवाच्या गोपान त्या सर्गा राजांत भितर रिकची पर्ज आमी जावया. आमी ते वाटेन समकोया. आमच्या संगात आसलेल्यांक आमच्या कुटुंबांत आसलेल्यांक ते वाटेन आमच्या संगाता आमी व्हरया आनी अशें देवाची खुशी आमी सोमेसांनी बचाव जावची ती आमी सफळ करया. हे दिशेन देव ताचो कृपेचो आदार आमकां उदोन बापान दिवं दी म्हणून आमी मागया. बापा तुझ्या पुता आमच्या कारोका आपणाकच पेटयलो कोसाचे मरण जेसू सांगता आमकांच पेटयता ताच्या बलिदाना पाटेली जाता. स्वीकार कर बापा काणी तो आमच्यो भक्तीन पेटयता तुका आमी देव. स्वीकार कर बापा काणी को आमच्यो भक्तीन पेटयता तुका आमी देव. उंडो आनी वायन वेदेशी आयल्या 3 वर्षी काळजांच्यो तुका अर्पिता तुझा जीव आशेता. स्वीकार कर बापा काणी को आमच्यो भक्तीन पेटयता तुका आमी देव. स्वीकार कर बापा काणी को आमच्यो भक्तीन पेटयता तुका आमी म्हज्या भावा भयणीनो म्हजे आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेट्या पवित्रतेच्या आदाराक सगळे स्वर मानून घेव. कणवळ्या बापा ह्या बलिदाना वरवीं आमचे दंडवण्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी ह्या काळाचें आमचें बायलें प्राचिताचें आचरण भितरल्यान आमच्या आत्म्यांक फळादीक जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासूया. आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां
शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो आमच्यो वंदावण्यो धामून तुजी साखरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान सरतेल्या वस्तूंक फावो ते मोल दिवन सरणांत असल्या वस्तूंचे दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशे काळजान आमी गायता Dălparaso serves portu Săgani संसार भोला तुझ्या वैभवा सकी तुकाचे सर्वेस पोराचे नावी येताताचे सर्गी तुकाचे ओ सर्गी तुकाचे बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणांची झर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसुंकवेच्या आधी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेच पर्यंत जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारो उतेलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थ सोगुट परगटुया सुमी जेसू मेलो जेसू जीवन सोला जेसू जीवन सोला Gesù बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भाग्यवंत बापा जेराल्ड आयसाक आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर
तिका प्रिती मगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणींची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. आमकां बरये देवाचे माये सांगाते भगवान जुजे तिच्या पोती सांगाते भगवान धर्मदुता आनी सर काळी तुका मानवल्यांक त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखात आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या सहसना. आमेन आमेन आमेन. आमच्या सोडवंदराचे आज्ञा मनांत धरून ताणें सुशिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजे कुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचे पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेच परासर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गेंचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजभर चलयताय ससनांच्या ससनांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत तिनी जावन सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. सोमी मोसो गोळी काय ना मोडे म्हाका गोळी काय
कडेन सोडून दिता म्हाका आसवो सरोदी भूकमोची तांबयता नितळ उदक ची बागयता बळिश्ठ कांताच्या शाबीत म्हाका राखता गोपान घेवन ताच्या सर्गी बंगल्याक पायता सोमी असो गोळी काय नावणे म्हाका तण आसले कडेन सोरो दिता म्हाका सोमी असो गोळी काय नावणे म्हाका तण आसले कडेन सोरो दिता म्हाका जिसुराया संसाराच्या सडवोंडारा हुंड्या रूपान कोळसांत आयला जीवन मोचे पावन केला देखून तुका अर्गां दिता तूं प्रितो कळसां भोगता सडवोड म्हाका दी संवसारी आयलो जिवीत म्हाका दी खुर्सार मेलोय मुड्यार बियास मोजेत आयला सर्गी देण्याई म्हाका भलाय अर्गां तुका जिसुराया संसाराच्या सडवोंडारा हुंड्या रूपान काळजांत आयलाय जीवन मोजें पावन केलाय देखून तुका अर्गां दिता तूं प्रितो कळसां भोगता प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या पवित्र बलिदानांत आनी जेवणांत आमी वांटो घेतला ताजो फळ आमच्या जिणेंत उरासो कर आनी बऱ्या करण्यानी अदीक तीर जावन दी हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमीन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमीन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाची उडकार ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन अपूर्बायेचें आराधन सोलन वर्ण सांत लोरेसाच्या मानाक नवें अर्पण अपूर्बायेच्या देवाच्या उतराची शिकवण दिल्लो भोव मानादीक बाप सुनील वेगस आमच्या दिएसीचे पुनशेत सांत आंतोनीचे पुनशेत केरेकट्टे हांगासर रेक्टर तो जावन आसा
आज हांगासर येवन सगळे देवस्तुती अपुर्बायेन तांणी चलोवन व्हेल्या. ह्या संदर्भार ताचो उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा. केरेकट्टे सांत आंतोनीचे पुनशेत वर्त्या अपुर्बायेन थंयसर सगळें भक्ती कार्य बऱ्या तरेन चलता. जायती योजना थंयसर हाती घेतल्यान प्रत्येक तरान सांत आंतोनीचो आसरो काम योजन तांच्या कामा वावरार चलोवन आसा. देखून तांकां हांव बरें मागतां. तांचे मुखलें मिसांव आनी सगळें काम सगळें यशस्वी बरी जावं दी म्हणून सांत लोरेसा लागीं मागतां. आज आमचे मोदे आसात दाव्याक आनी उजव्याक. दाव्याक आसा मानादीक बाप क्लेमेंट मास्करेन्यस आमच्या कारकळ वार्डांत कारकळ टावन फिरगजीचे जेजुराय फिरगजीचे फिरगज याजक जावन आसात. तांचे दाव्याक आसात भोव मानादीक वालेरियन मेडोन्सा कल्याणपूर कॅथेड्रलाचे आमच्या कॅथेड्रलाचे रेक्टर बाप जावन आसात. आज ते दोग कित्याक आयल्यात म्हणलें सवाल तुमच्या मनांत येवंक पुरो. तुमी जाणात आज आमच्या तोंडांत देवाक स्तुती गावंक, देवाक होगळाप दिवंक, देवाक भजनां गावंक, देवाक मोगणी हाडूंक, काकुळतिनी हाडूंक, महिमा गावंक खंतरां आमच्या तोंडांत गुंतात जाल्यार खंयचेंच जावं प्रवेश गीत, जावं काणिकाचें गीत, जावं ते भजन, जावं ते निर्गमन, जावं ते मोरयेचे, जावं ते सांता भक्ताचे, जावं ते संदर्भाक सरी जावन तांणी घडलेलीं खंतरां आज सगळीं तुमी जाणात. फाटल्या जायत्या वर्सां जावन ह्या दोग याजकांनी आमच्या पवित्र सभेंत प्रत्येक तरान कोंकणी पवित्र सभेंत आनी इतर भाशेंत तांणी कोंकणीचे संगीतकार जावन कोंकणी गितां घडोवन आज आमच्या पवित्र सभेक वर्ती देणगी तांणी दिल्या. आज ह्या पवित्र तळार ते आसात. कित्याक म्हूण सांगल्यार हें वरास मागण्याचें वरास, येवचें वरास सामान्य तरान जेजूच्या जल्माच्या जुबलेवाचें वरास. देखून बरवशाची यात्रिका म्हणून हे वरास परगट केला आसता आमी समेस्त यात्रेक जावन आसा. आनी त्या संदर्भाक सरी जावन बरवशाची यात्रेक म्हणलें तांणी एक कोवळी काडल्या, कॅसेट काडल्या, सीडी काडल्या. आनी आज हांगासर ह्या पवित्र जाग्यार सांत लोरेसाच्या मानाच्या ह्या सुवाळ्यार आज मोकळीक जातले. देखून बरवशाचे यात्रेक आमी जावन आसा. हें एक यात्रीक केंद्र, बरवशाचें केंद्र. आमी समेस्त यात्रेक जावन आसतना आमी कशें मुखार सून वरिजे म्हणून सगळे तांच्या घडिल्ल्या तांच्या पवित्र आत्म्याच्या स्पिरितान बरोवन तांणी घडिल्ल्या खंतरांत त्या उतरांत देवाच्या उतरांत खंतरां मार्फत तांणी ती बसयल्यांत आसता आज सादर करतात. देखून कोंकणीच्या त्या गितां मार्फत सादर करता आसतना हांगासर ते ह्या पवित्र घडयेर पवित्र सुवाळ्यार मोकळीक जाता आसतना हांगासर ते हजर आसात. ह्या संदर्भार हांव ताचो उपकार बावडटां. देव बरें करूं म्हणटा. ताच्या मिसावांक बरें मागता. ताच्या संगीत क्षेत्राच्या वर्त्या मिसावांत देव तांकां आदार दिवं दी म्हणून आशेता. आनी चड मापान हर एका कुटुंबाक ती कोवळी ह्या पेन ड्रायव्ह ती सीडी पावोवन दी आनी लोकांच्या मनाक पसंद जावं दी म्हणून आत्रेकताने आशेता. तशेंच हांगासर सकयल्या कुशीन उजव्याक बसून आसात मानादीक बाप फेलिक्स पिंटो बोरीमार फिरगजेचे. हांगासर ते आज हजर आसात. एका विशेष पिडेन ते कश्टाल्ले आसात. कॅन्सर पिडेक वळाक जावन आश्वस्त जाल्ले आनी चडीत तरान आश्वस्त जाल्ले ह्या वेळार सांत लोरेसाक ताणें उलो मारिल्लो. आज खुद्द आज हजर जावन साक्ष दिवंक म्हणाले ते पूण हांव सांगता तांची साक्ष म्हळें. आनी त्या देखून देवाक अर्घदान दिवन तांणी मिसाक भाग घेवन देवाक तांणी दिनवासनाची मागणी भेटयल्यान तांचोय हांव उपकार बावडटां. तांकां बरी भलायकी दिल्ल्याक देवाक अर्घ दिता. पुर्ती भलायकी देव तांकां फावो करून दी म्हूण मागता. देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर म्हज्या कुशीन बसून आसले मानादीक बाप जितेश पालोटायन पाद्राप आमच्याच कारकोळ वार्डाच्या कारकोळ टावन फिरगजेन सहाय्यक फिरगज याजक जावन आसात. तांचो उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा.
आतां मिसा आतां हांगासर हें अनावन्समेंट जाल्या उपरांत CD मोकळीक आसतली. आमच्या भक्तिकांनी हांगासर जावच्या वांटूंक ताच्या उपरांत फादर वलेरियान 1 मिनीट तुमच्या लागीं उलयतलो. ताच्या उपरांत नोवेन आराम जातलें. सर्गीच्या सर पदवेदारा बापा ह्या पवित्र तळार पिरजेंत मुर्दोम मानाचे वाती जावन विविध रितीन जेवणाचे बाबतींत वंतिगे प्रायोजक जावन दान दिलां. ह्या सर्वांचेर आशिर्वाद घाल. तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद वांकय सांत लोरेस तांकां आशिर्वाद दिवन ताची मागणी बापा लागीं मागून देवाची काकुळतीन तांकां बरोवन दी. तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूंक दिसपडतो ग्रास तांकां मेळोंक ह्या वातीचो उजवाड तांच्या घरांनी तांच्या कुटुंबांनी फांकोवंक आनी सर तराची पिडे शुडेंतले आनी सर तराच्या वायटांतले निवारूंक क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमीन. आतां नांवां पयल्यांनी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. आयच्या जेवणाचे प्रमुख प्रायोजक हेरिटेज हायट्स कारकळा. हेरिटेज हायट्स कारकळा. जेवणाक वंतिगे दिल्ल्यांची नांवां रॉयडन नाझरेत शिरवां, रॉयडन नाझरेत शिरवां, बेनेडिक्टा नाझरेत शिरवां, बेनेडिक्टा नाझरेत शिरवां, अल्विना वियोला नाझरेत बेलमंड, अल्विना वियोला नाझरेत बेलमंड, फ्रांसीस मेंडोन्सा कणजार, फ्रांसीस मेंडोन्सा कणजार, स्टेल्विन सिक्वेरा संपिगे, स्टेल्विन सिक्वेरा संपिगे, जुलियाना अल्मेडा कुलशेखर, जुलियाना अल्मेडा कुलशेखर, वेल्सिटा फेरावो पेरमानूर, वेल्सिटा फेरावो पेरमानूर, पास्कल कुटिनो एंड फॅमिली बेंगलोर, पास्कल कुटिनो एंड फॅमिली बेंगलोर. आयचे मुर्दोमो कॅरल डिसोजा शिरवां, कॅरल डिसोजा शिरवां, अल्विना वियोला नाझरेत बेलमंड, अल्विना वियोला नाझरेत बेलमंड, आनी जर कोणाची नांवां सोडून गेल्यानंतर तांणी येवन वाती स्विकार करीत. याजक भावांनो, दर भयणीनो आनी भाव भयणीनो, भोवमानादीक बाप आल्बान्सोस रेक्टर बापांनी आमच्या संगीताच्या मिसावाक फादर क्लेमेंटाक आनी म्हाका बरें मागलां. गेले त्या 30 वर्सांनी आमी सांगाता ह्या धार्मीक संगीतांत वावर करून आसाव आनी येदोळू आमी 40 आनी 7 47 CDs आसा करूंक शकल्या देवाच्या दयेन. आनी ताचे पैकी 33 कोंकणी, 4 कन्नडा, 9 हिंदी आनी 1 इंग्लीश आसा. आज उक्तावण जावचे बरोवशाची यात्रेक ही 30 आनी 3 म्हणजे 33वी कोंकणी कोवळी. हाका हे उतरां आनी संगीत आमी घडलां तरी दोगांनी. ताका संगीत सजवणी केरळाच्या अब्दुल रजाक आनी ताच्या सांगाती संगीतकारांनी दिल्लें आसा. ताका ताळो दिल्ले जायते कलाकार आत्तूर कारकळ फिरगजेचे, कारकळ टावन फिरगजेचे, बोळये फिरगजेचे, कुंटल नगर फिरगजेचे, तशें कुलशेखर फिरगजेचे आसात. जायत्या कलाकारांचो वावर हातूंत आसा. आनी सांत आगोस्तिनेन आमकां सांगिल्ले प्रमाणे जो कोण गायता तो दोडत्यान मागता म्हणल्या ह्या उल्याक पाळो दिवन ही गितां आमा समेस्तांक आयकूंक, गावंक आनी देवा थंय आमची काळजां मनां उबारूंक आमकां आदार जावं म्हूण आमी मागता. आज हांगासर ह्या सांत लोरेन्साच्या यात्रेक थळाचेर ही उक्तावण जावचे भाग आमकां देवान फावो केला आसता तुमचे समोर तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना ह्यो CD तशे पेन ड्रायव्स तुमच्या घरांनी, तुमच्या कारांनी खंयसर तुमकां आयकूंक आनी म्हणूंकूय गरजांनी अवकाश आसा ते तुवें उपयोग करूंक जाय. तशेंच देवा थंय तुमी आनी तुमच्या सर्व शेजाऱ्यांनी देवा थंय आपली काळजां मनां उबारूंक खंडीत जावन ही कोवळी आदार जातली.
थोड्या वर्सां आधी क्रिस्त जयंती 2000 आम्ही आचरण केला. येवच्या वर्सा आम्ही क्रिस्त जयंती 2025 आम्ही आचरण करतले आहो. आणि तांचो ध्येय जावन आसा आमी पिलग्रिम्स ऑफ होप बरवशाचे यात्रेक हांगासर आमी पळयता. आमचो बरवसो क्रिस्त थंय आमी दवरूंक ही कोवळी तुमकां आदार जावं म्हूण आशेवन हांव याजक बापा लागीं ही कोवळी उक्तावण करूंक विनंती करता. देव बरें करूं. भाव भयणीनो, बोरवसाचे यात्रेक ही कोवळी उक्तावण केल्ल्या फादर आल्बनाक हांगासर रेक्टर ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा आसतना आमच्या सर्व संगीतकारांक प्रत्येक जावन गितां गायलेल्यांची नांवां हांवें सांगतना तांणी मुखार येवन ही सीडी तांणी वरिजय म्हणून हांव तांचे कडेन उपकार मागतां. शिल्पा कुटिना कुलशेकर, ट्रिनल पिंटो, लीरा रोड्रिगस, जसिंता डिसिल्वा, वेनल डेसा, स्लानिया नोरोना आणि सुप्रानो गायलोलो, ऑल्टो तेल्मा पिंटो, आर्लिन फेर्नांडीस आणि सुजान मेंडोन्सा. टेनर गायलेली स्टीफन कुटिनो, जॉय फेर्नांडीस आणि आविन बर्बोजा. ह्या कांतारिस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. Saloresa sekurtayu petong gitangavya. सांत लोरेसा नोवेनाचे मागणे ये जैते वन मार्तिरा सान लोरेसा तरण्या प्रायरीस बावरत्या खातीर कठीण कस असून जीव दिल्या आयकमचे कलते मागणे वरत्या पातेणेन आमी तुजे सरशीन आयल्या जीव वाट बरवसो देवाचो आनी आमच्या पेलाचो क्रमोग आमकां सोडदी आमच्या बेसाक सरी जावन निश्कळपण आमचे देख बरजळ शेकर आमच्या सरात्मिक आनी संवसारी वडिलांतय कालतेपण आमी दाखय शेकर दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडेंत आनी कश्टान वरांत आसल्यांक आमच्या संद्रपा प्रमाणे आमी पावा शेकर अनबावरत्यांक आनी बावरत्यांक शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळो शेकर तुजे बळदीक मजतेन देवाचे राज संवसारार विस्तळोवन दी आमच्या कुडी आत्मेच्या सरगर्जांनी आमकां पाव प्रत्येक जावं सबर जाणां विविध उपकार मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दितात. दोगा जाणांक भुरग्यांचे देणे फावो जाल्ल्या खातीर घरांत वकूल बऱ्या तरेन जाल्ल्या खातीर काम मेळिल्ल्या खातीर एग्जामान पास जाल्ल्या खातीर पॉयंट बऱ्या तरेन जाल्ल्या खातीर एक्सिडेंटांत बचाव जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात. कॅन्सर पिडेतावन गूण जाल्ल्या पासून अर्गां दितात. मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवया. अर्गां देवा अर्गां क्रिस्तांव
अर्गा पवित्र अर्गा देवा अर्गा प्रिसा अर्गा पवित्र जाऊ अर्गा ससनाच्या ससनात जाऊ अर्गा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन सांतलो रे समजतीनं उपकार मेळोंक 40 आनी 7 जाणांक बरी भलायकी मेळोंक 20 आनी 8 जाणांक बरें काम मेळोंक 13 जाणांचे डायबिटीस नॉर्मल जावंक ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक 16 जाणांक भुरग्यांचे देणे फाव जावंक 13 जाणांक बरी सैरीक मेळोंक 2 जाणांक दिल्लें रीण फाटी मेळोंक 14 जाणांनी परीक्षेंत बरे मार्क्स मेळोंक 5 जाणांक स्वंत घर फाव जावंक 7 जाणांक शिकोवंक बरी मोत मेळोंक 13 जाणांचो वेपार बऱ्यान जावंक 2 जाणांची मोतीची बेजाराय पयस सरोवंक कुटुंबाचे समस्या परिहार जावंक अमल पिवणें स्मोकिंग गुटखा रावंक 6 जाणांची आर्थीक परिस्थिती तावन सुटका मेळोंक 2 जाणांचो जागो बऱ्या मोला विकून वचोंक 4 जाणांचे घर आनी एकल्याचे शॉप बऱ्या मोला विकून वचोंक हट आनी रात पयस वचोंक जागो मेळोंक 5 जाणांच्या घरांत शांत समाधान मेळोंक 5 जाणांक परगांवांत वचोंक विजा मेळोंक कुटुंबादारा मदें माया मोग एकवट सोडोंक 5 जाणांची पांयांची गांठीची दूख गुण जावंक 13 जाणांचो जागो नावार जावंक 2 जाणांची दोळ्यांची दिश्ट फाटी मेळोंक घर नावार जावंक 4 जाणांक रीण फारीक जावंक मजत मेळोंक 2 जाणांचे जाग्याचे समस्ये परिहार जावंक अन्याय करतल्यांची मोत उजवडावंक 2 जाणांची एलर्जी गुण जावंक 5 जाणांची कॅन्सर पिडा गुण जावंक कुटुंबांत मागणें सोडोवंक 2 जाणांची मोतीची पिडा गुण जावंक फाटीची पिडा गुण जावंक हात पाय वळचे रावंक बरी न्हीद पडोवंक ऑफर लेटर मेळोवंक भलायकी पासत भुरगें फावो जावंक 13 जाणांचे काजरी जिवेत बरें जावंक इंटरव्यूंत पास जावंक विघ्न आनवारांतलें निवारूंक 4 जाणांनी चिंतिल्लें काम कांय आडकळ नासतना पंथा पावोवंक हात दूख पाय दूख गोमटी दूख पिट्साची पिडा पांयांची कांय दूख कूट जावंक तकली पडपड वर्टिगो युरीन इन्फेक्शन गर्भकोशाचे समस्ये गुण जावंक माथ्याचे फळ नपयस जावंक 13 जाणांची उस्मडीची गुण जावंक ऑपरेशन करिनासतना भलायकी मेळोवंक आसले ते पडू निवारूंक परमनंट काम मेळोवंक प्रमोशन मेळोवंक 2 फ्रेंड्सांनी परत रियुनायट जावंक 2 जाणांचे गर्भांचे काम पाटी पडिल्लें बेगीन संपोवंक दोळ्यांची केसोळी समकुळां हार्ट प्रॉब्लेम गुण जावंक चोरी जाल्ले भांगर फाटी मेळचे खातीर मागतात सांत लोरसाच्या मजतीन सगळें काम वावर फळादीक जावचे पासत मागया प्रत्येक तेसा पासत एका भुरग्याच्या पांयांक बोळ मेळोवंक आनी ताणें सुडाळ वळोवंक एकल्यान बरें जावचे खातीर मागतात संत ಲೋರೆನ್ಸರ ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಕಾರ್ಲ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂತರಾದ ದೇವರ ಮೂಲಕ ಕರ್ತರದ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸೋಣ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಭಿನ್ನಹದ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ದೇವರು ಕಾರ್ಲ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಕೃಪೆಗಳ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲವೂ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿ ನಾವು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಫಲಪ್ರದಾಯಕವಾಗಲಿ ಎಂದು ಕರ್ತರದ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ चंचल साइना का कंगल साइना का अस्तोलो पंत पोया लगी सुहाव तुझा चंचल साइना का कंगल साइना का अस्तोलो पंत पोया लगी सुहाव तुझा शेकी
वावरत्या प्रमाणे बरे क्रिस्ती जिणी जिवन बगी मरण मरण सरकार तुझे सांगता सस्नाक देवा कोगळ सुजे बाग आमकां समेस्तांक फावो कर. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. भगवंतलो रिस्मार्ती रामा पासत विनंती कर. प्रार्थुया. येसर पदवेदरा देवा भगवंतला रेसन आपल्या वळवळ्यांच्या उज्याचेर जैत वराशें तुवें केलें. आमच्या अवगुणाची केंडा आमी पालवाशी कर म्हण तुज्या लागीं लालेर मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर आमच्या पिडेस्तां खातीर मागया. आमचे पासत पेल्या पासत कोणा पासत मागता म्हूण बसयलां, कोणें आमच्या लागीं मागोवंक सांगलां तांचे हर एकल्याच्या पिडेस्तां पासत सांत लोरेसाची माजत घेवन देवा बापाची काकुळतीन पुता जेजू मारिफात आतां आमी मागया. सोम्याचे नावे आमचो आधार आणि रस्ता सर्गाणी संसार. सोम्या देन ऐक मुझे मागणे आणि तुझी भोग तुझी सरशी पावून दे. सोमी तुमचे सोबे आसू, तुमचे सोबे आसू. प्रार्थुया. सर पदवेदारा आणि ससन देवा तुझी गुण करची सकत पिडेस कुडीने वतून कोस्टोंच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आणि व्हडा मोगान सांबाळताय. या तुझ्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर बांदपासांतले तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तान पयस कर. तुझ्या अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुझ्या भक्ता सा लोरेसाचे प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. या बासिलिकांक तुझ्या दैवीक सहवासाचो संतोष आणि समाधान तांकां मेळ्ळे मेळ्ळी दादोसकाय तांचे जावं दी. अशें शांती जोडुलीन ती तुझे साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखी प्रकार सोलून तुजो मोग आनी बरेंपण पासारची खरी भक्तिवंतां जावन जियोवचे आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमचे तकली बागोवया. सोमे जेजू क्रिस्त तुमचे सोमे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमच्या भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळलो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आनी सर्व पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काळ रावो. आमेन. या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं देवाची सडवण आमकां मेळोवंक पवित्र आत्म्याच्या तेलान आमकां मागले मारिफात पिडेस्तांचे आमकां पिडा गुण जावं पवित्र आत्म्याचे देणे लाभो म्हणून उबे रावया. पवित्र आत्म्याचें गीत आतां आमी गावया. पान संको 97 97. बंधू तांदळल्या पवित्रत्म्या प्रवाद्यांक प्रेरण तू पवित्रत्म्या स्वाधिकत्म्या पवित्रत्म्या वेगिस्तो देवोनुये स्वाधिकत्म्या दैविकत्म्या मुझे तेरा ओंक ये विस्मित बोधेना जीविताची सर भलायके दातारा पवित्रत्म्या सदा
काळजीच्या पवित्रज्ञा विस्मित बोधेनात पवित्रज्ञा जीविताची सर पवित्रज्ञा भलायके दातारा पवित्रज्ञा सदा काळजीच्या पवित्रज्ञा स्वाधिकज्ञा पवित्रज्ञा बेगिस्तो देवोनये स्वाधिकज्ञा दैविकज्ञा मुझे तैरावो कोये स्वाधिकज्ञा पवित्रज्ञा बेगिस्तो देवोनये स्वाधिकज्ञा दैविकज्ञा मुझे तैरावो कोये Resto mogaso, Shipai orto Jesuso, Patron doble adaptaso, Charity amso. Salo resto mogaso, Shipai orto Jesuso, Patron doble adaptaso, Charity amso. Salo resto ya, di tuji mosetamka. हरे का दिसा सालरेस मोगा सालरेस थया दी तुझी मसतम का हरे का दिसा गजेचेर बेसांगल सदा मान आमी करतां तुका कश्टांत आमच्या आदारा हे आमचे पिरगजेचेर बेसांगल सदा सालरेस मोगा सालरेस दया दी तुजी मसत आमकां हर एका दिसा सालरेस मोगा सालरेस दया दी तुझी मसत आमकां हर एका दिसा